ऐकू येतात? All right. Praise God. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बापा, हांव तुका आर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर, हे घडये खातीर, आनी आमकां आनीक एक फावट ह्या जुमाचेर तुजें उतर आयकूंक हाजीर केल्ल्या खातीर. आर्गां तुका बापा, तुजें उतर परगडटल्या भाव विन्सेंटा पासत, तुज्या पवित्र आत्म्याचे जाणवाय ताका भर. तो उलयता तीं उतरां ताची न्हय, पूण ताच्या तोंडांतल्यान तुजीं उतरां जावं दी. गेल्या बुधवाराक आमच्या जायत्या भाव भयणांनी कवायती दिल्ल्या पासत आर्गां तांणी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून आपल्या प्रश्नाक, आडकुडेक, कश्टांक तांकां सुटका फावो जाली. पवित्र आत्म्या, हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक आमकां आदार दी आनी तुज्या उतरां वरवीं दिसान दीस आमचें जिवीत बदल आनी आमी काळोखी वाटो सोडून दिवंक जुवाळाच्यो वाटो चलूंक आमकां दी. हें आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise Sorgi- Jesus. Chal Baba Fatima. Yes. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्याय, त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धर्तरेर. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारोयलें त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमचे कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतलीं आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. जेजू कारगा, जेजू कारगा. Jesu Karka. Praise So, God. कोणागे testimony आहे? होय मुजी हा सिस्टर. Okay, सांग Maria. 2 दीस पयले कितें जालें, आमचो अकाउंट न्हू, बँक अकाउंट हँग जालो आनी म्हजो घोव पयशे काडूंक गेल्लो. ताणें सांगलें यू कांट विथड्रॉ. तो सांगलें कित्याक तुजी KYC येवंक ना. आमी तांकां 4 टायम KYC दिली. तरी तेणी रेजिस्टर करूंक ना गॉड तमता. मागीर आमी हिंगा लोकल ब्रांचान गेलेली. तर मागीर ताका हांगा हेड ऑफिसान वयचें पडलें, मेन ऑफिस वेर ही वॉज वर्किंग. थंय गेल्या उपरांत ते म्हणटा आमकां मेळोंक ना. ताणें म्हणलें हांव 4 टायम दिल्या आनी मेळोंक ना कित्याक. ते म्हणटा न्हू आमकां बॉम्बे हेड ऑफिसान इन्फॉर्म करचें पडटलें आनी टायम लागतलो. तो म्हज्या घोवान म्हाका एटवान्स फोन केलो आनी म्हटलें हें जालां. हांवें सेड कम ऑन कॉल आउट. हांवें सेड आपय ताका. हांवें सेड तो पावतलो. हांवें सेड आनी तूं गो इन टावन. ताणें तें म्हटलें इवन आय वेंट एंड मातसोगत वोसोन हांवें कितें म्हटलें जेजू हें न्हू जालें आं, डन डन एंड फिनिश्ड. आनी तेन्ना द वर्ड हांवें सेड डन एंड फिनिश्ड तेन्ना म्हज्या घोवाचो फोन येयलो आनी म्हणटा डन आं फिनिश्ड. सो ग्रेट आवर गॉड इज. सी हांवें तें फिनिश्ड डन म्हटलें आनी ताचो म्हाका फोन येयलो आनी तेन्ना म्हाका ऑल्सो सेम वर्ड म्हटलें डन फिनिश्ड. हो गाय काम म्हटलें. Praise Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Thank Praise you. God. आमकां विथड्रॉ करूंक जाय गोंया Yes. वचपाचें न्हू. तर Yes. आमकां Wow. प्रॉब्लेम कितलें जावपाचें. सो हाव ग्रेट आवर गॉड इज. Yes. God is so amazing. आणि कोण हा? Praise God. हांव मुगे एक सांगता. It's funny, but I have to tell. I was just giggling all day. So,
yesterday, you know, on Tuesdays we give this. Ami shikop ditay. These all these you amge women's group ahate bailo ami teaching kutay. So I gonna turn dilto. She couldn't do shikopa mein nazale. So I had to do it because I can't tell someone else with a short notice. So I had to do it. And you know, brother, who is the scripture kadlo. So I'm praying to Holy Spirit. What am I going to say now? Okay. And these days we are all talking about power, the power that is inside of us. Right? So, but still when we go to healing and on, we don't do it. So I took that scripture, Acts 3:1, where Peter and John were going and that lame person was at the temple. Yes. And he said, silver and gold have I none. So the bikarya disle apna to poish dit munni. So to poish din nahlo pun Peter anta kit sangle eto vachya. So the teaching. Oh, Hebrew language, my brother. Yata. Panglo Munis. Yes. Okay, yes. kon vachita? Okay. Ekdom Pedro आणि João सांजेच्या 3 वरांच्या प्रार्थनाक देव मंदिरांत वेले. तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरताली. तो जल्मलातावन अपांगूड आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर म्हणलेल्या दारवंट्या सरशी दिसपोटी ताका दवरताली. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचे कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेथकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांये आनी कुंब्याक घोटाय मेळ्ळी. उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो ताचे बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारवट्या सरशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून थटाकली. Amen. Amen. So this is what it is. This is the story. This story sarki maka power an bolle. To give that teaching, I was filled with the power, right? So teaching zale. Ani, now I'm ready for bed. So I'm getting these phone calls, one after the other. Sister, this happened. Sister, that happened. Okay. Finally, the last call was at about 1:30 my time. All I can hear, Fokat Fonache, sister, this person is crying. And then I can hear one person, so what has happened? I said, at least tell me what happened. So, motor alla ani te muncha phaya chair well angela. So, to munis ambulance in ward kutta and she is crying. So sister, pray. So she doesn't know. And I thought, brother, I would have said, what happened? To power soglo bahar kadlo. So I said, shut up. You shut up. Don't open your mouth. Don't cry. So because 2 days before that, so she was talking to me, hapon kitkon utram bitoha, ante apon kitkon utoru zarkutta.
So I said, दोन दीस तुवें म्हाका कितें सांगलोलें पयलें. So तें उगडास कोरे. Okay. पूण sister कांय ना म्हणलें राव. So I made a prayer on her. So she kept the phone near the husband. So आयकिलें सगलें. So I slept in that, and all those phone calls were so exciting. So I was putting my power on them. Now the next day's story is I have invited someone. I have to entertain someone who never came to my place. And that guy is a Scottish guy. My problem, brother, I cannot cook. I just cannot cook. Okay. So if you say, okay, let's catch up, I will take you to a restaurant. Not the same restaurant. Every day I change restaurants. Are you Okay. serious? Oh yeah, I just don't cook. Yeah, I can't do it as business. So these people, I said first time, he is a Scottish guy, like couple is from Scotland. And they said, Maria, from JCILM, I know them there. They never came to my place. I'm visiting Australia. I would like to catch up with you. I said, yeah, sure. Come over to my place. And I said, we'll have lunch and we'll see what happens after lunch. Oh my God. So he said, okay. Oh my. So what happened this morning? So funny. I slept with that accident thing in my mind. I woke up at 9 o'clock. As I was waking up, getting out of bed, I fell down on my bedside table. So I said, oh my God. So now I'm stressing out. I have to cook. I have to put the food on their table, right? I can't do anything now. I have to cook. So I said, I just put my bag and I went to the Indian shop. And I said, Holy Spirit, come with me. I don't know what to do. Okay, I don't even know what masala to put and what to cook. Because everything my husband does. Okay, let's put this, let's put that. So I went. And I said to that girl, can you tell me what you add in here? I'm having some guess, but tell me something easy to make. And you know what I saw? And in boxa, ready-made boxes with ready-made food. So they come packed. You just put it in the microwave food. It's ready to eat. I said, wow. I bought about boxes, so many of them. I came home and the meal is ready. I put some tomatoes, onions. Brother, they didn't stop eating. And they said, oh my God, we never ate such a meal. I said, My goodness. I said, Praise God. Praise I'm God. being very honest. I don't know to cook. This thing I didn't cook. Holy Spirit cooked. I said, I didn't cook. And he said, what are you talking about? The food was so nice. I said, I don't know what happened to that food, but that's just not me. If you liked it, it's not me. So they said, what do you mean now all these years you didn't cook? I said, I don't know. Mysteriously, I cooked. But in this house, no one goes hungry. So that's what I wanted to say. Even when I tell my Holy Spirit, come, let's go and get some food, he puts fabulous food on the table. So, Amen. and even in that time, we have that power. So I didn't tell them my secret. I told them, look, you might not find the food that tasty, okay? I said, we'll have the food and then dessert, I'll take you out. We'll go out in a restaurant for dessert. So dessert, Anina. But we had a good fellowship, So we were sharing a lot of, we were having a fellowship together, her husband, her, and me. And then he said, Maria, let's do this again. The food was really nice. I said, oh, okay, let's do that again. But that girl in the shop couldn't stop laughing the way I was telling her. I said, see, because I don't know, they must be Hindus. I told her, see, I Jawan Kurpak, I Suria Puilemani, Ranpak Itpunterno. And the way I'm telling her, she started laughing as I was telling her. And she's saying, now what are you going to do? So I called them at 12 o'clock. It was already 10 o'clock. I was there. So now within an hour, how I'm going to cook? At 4 dishes I put up. And I said, you see, I came saying, God help me. I have to cook. So I said, look, the boxes are there and cheaper as well. So she said, are you going to serve this like that? I said, don't worry what I'm going to do. I'm not going to do it. It's going to be made already. And they went home. They said, Maria, we are so full.
The food was so amazing. I said, thank you, Holy Spirit. Who can pay me? जेजू कारगा आमचो ब्रदर जो कितें म्हणटा जाणाय तो Grace, grace, it's all grace. जॉन हिच्या रेस्टॉरंट मेवना फकत मारियाच्या रेस्टॉरंट आम्ही या ब्रदर आम्ही या या आम्ही या सगळी या ऑस्ट्रेलिया So the thing is, brother, after they went, I couldn't stop laughing. I was just so joyful and so happy. Holy Spirit, you know my weakness. Even cooking, you help me. I can never be lost. So yeah, so that was my mighty testimony. I thought, wow, my goodness. Praise God. Praise God, praise God. Devacharya. Yeah. So no, it stresses me out. You might wonder how I survived. See, that's because Holy Spirit looked after me. I can do everything. I can entertain people, but cooking, no way. But not that I don't do. Okay, if I cook for 50 people, you'll have 100 people meal there. I keep cooking because I don't know. I don't have estimate. So yeah, that was my जेजू testimony. कारगा Even so, cooking, he doesn't want us to fail. We are 100 out of 100. Praise Amen. Praise God. Oh, no. Then what happened? Ti bailat rati maka phone kotali, okay? So I woke up. That's why I was late. So again, she was calling me. She was crying. So she phone kelo maka potun. I म्हणले बाया कित झाले सगळे बरे हा. So she started crying. I said, "Joy, पहिले रडपा बंद कर." आणि मागीर आमी उलया म्हणले. सो ते म्हणपा लागले, "सिस्टर, म्हाका सदां मेडिकलां वचपा जाय आसलोलें, पूण आपणा हे भाशेन येवपा नाका आसलोलें." सो आनी तेगे गो अल्कोहोलीक. So she couldn't get him out. हे भाशेन येवपा नाका आसलोलें. हांवें म्हणलें, "चोय, नाव यू वेंट. तूं आतां हॉस्पिटलान गेला. तूं वचपा जाय आसलोलें न्ही? होली स्पिरिट टूक यू देर. तूं कितको बेश्टें हॉस्पिटलान वचपा नासलो न्ही तूं? So तुगे गोवा हें जालां. So 2 things are going to happen to you. तुगे घोव म्हणलें उतर आयकून, तूं उलयत तें उतर आयकून तो सगळो चेंज जायन, तेगे मायंड चेंज जायन तो घरा येतलो. आनी सेकंड थिंग, तूं उतर आयकिल्लें तें तूं दुसऱ्या पेशंटांक दिवपा वतलें. I said, तूं थिंग पावलें, तुका रिजन आहा. तूं बेश्टें थिंग हॉस्पिटलान पावलो ना. आनी यू आर नॉट गॉन देर. ते दुस्मानान तुगे निसंटन करूं सोदलो ते देव तुगे बर कोत्तो म्हणलें आतां. आनी तुका समजून पासून येवपा ना देव तूं कितू बर कोत्तो तो. So mighty things are going to happen in your life. Stop crying. When you cry म्हणलें तूं रडटा ते दोनो, तूं दुसऱ्या त्या दुस्माना म्हणलें देर उगडटा. You know what she did? So again that power I threw on her. So she got up and she started visiting the patients. And she sent, because the husband was taken to the theater, operation करपा theater व्हेलो आनी दोतोरान सांगिल्लें ताका तूं 4 वरां हिंगा बस. सो हांवें म्हणलें तूं 4 वर थिंग बसून कित कोत गो, उठ आनी चल देवागे काम करपा लाग. तूं दुसऱ्यागे प्रॉब्लेम सॉल्व कर, देव तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. तूं थिंग बसून रावल्यार तूं म्हणलें तो सैतान तुगे अटॅक करतलो. तूं उठ, चल वच. मागीर then I told her 1-2 scriptures. ताका हात लाय म्हणलें आनी तूं म्हण सांगिल्लें जेजूगे गायांनी तूं ऑलरेडी बर जालो. But don't forget to touch them. So after some time she sent me a picture. Sister, thank you. You made my day. Upon already loka visit kotman. And she sent me pictures of the patient. I said, mighty God, praise God. Praise God. So this, and I said, keep listening. Kitte जाऊ तू काना घालाने ऐकत राव. तू तीन चिंत ऐक नका. Why I said, he is going to recover. He is going to be amazing very soon. And so that was my this. So I was joyful about that. She stopped crying and she realized आपण किती हॉस्पिटलां हाते आपणांगे पर्पज कितो आता थिंगा हातो. सो तू सदां येवपा जाहलो न्ही, तू होली स्पिरिटान पावयलें. आतां तूं कित कोतलें मगे गोबर ना म्हूण रडटलें ना न्ही. So you start working for him and you see what's going to happen in your life. And she started doing it. So that was so good. So that was my testimony actually. And then what if I had to fall there and I had a bump? Boro dummukon podla sarki. So I said, no, I can't stay here to cook. so that was, praise Jesus, yeah. Oh my God, Anj Bodwe, brother.
That devil can't touch me. My goodness. Praise God. Thank you, Jesus. That was my testimony. Jesucar God. Jesucar God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Jesus. Ani kona ha? Oh, yeah. Sister, I'll testify. Yeah. Oh, Denzel is there? What re? Yes. Yes, Are tu sister. kita ulo Uleta. Praise God. Go ahead, yeah. Okay. Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, now Denzel Fernandez. How Fatima go. Video guy na re baba. Gal maso poya. Oye, Fatima, asking wo guy ndi ko taka. Ask me, I'm bit Masha nervous is along. Okay, my testimony it's a pandemic alagani 19 महिना गारुल्लो. Praise God. आणि माशे हे झालं मेसेज झाला अरे डेट येतली येना आणि मगे म्हटल्या फ्रेंड सगळे म्हाका हे कोताले अरे सगळ्यांक डेट आता सगळ्यांक डेट येवपा लागले हा म्हण तू हे कर तू आनी हे कर नाक म्हण स्लो न्हू तेंक सगळ्यांक डेट येवपा लागली हांव मातशें आनी हे जाला अरे ते म्हणजे फाटल्यान देंवलोले आनी तेंक पोतून कितको येलें काय म्हण आनी मातशें शिंदी जाला आनी भायले सांगलें गो म्हणलें अशें जालें म्हण ते म्हणा तूं भिनाका तुकाय डेट येतो म्हणून आनी ब्रदर विन्संटाले कोंकणी हें चलतालें प्रेयर आनी तेच म्हणून लागले बायल म्हाका म्हणून लागले चल यो एटेंड कर म्हणून लागला आनी भावार्थान हें कर म्हणून लागले तुका शुअर हें करता आनी लाकीली that day brother Vincent spoke about the jobless people man. I am मोतीन म्हणलें praise Jesus म्हणलें I am on the right track आनी ब्रदर आनी प्रे कोता म्हणलें भिना काय तुमी तुमकां सगळ्यांक हे विका भितर कॉल येतोलें आनी हांवें तें आनी म्हणून लागला बिलीव कोराय तुमकां कॉल येता म्हूण आनी इन्स्टंटली आय सेड थँक यू जीसस प्रेज जीसस आय बिलीव that I got a joining date and I must prepare to pack my things. Praise God. My दुसऱ्या भुरग्या म्हणून अरे आपल्या I got my date हा म्हणून लागले you just call and say बायल म्हणून लागले गरज ना तुका कॉल येता म्हणून लागले within third day I got a call man and I said yes and soon I got all my सगळे तें डॉक्युमेंट बीन धाडले मेडिकल घेतो हें कर तें कर आनी हांवें सगळें फॉलो केलें मागीर आतां तें जावन म्हाका एक 12 दीस हे जाल्ले मेडिकल बिकर आनी मागीर ते कोण म्हज्या पयलीं जेवण जावपा लागलो तेंगे पोस्टपोन बी जावपा लागली आनी ते सांग अरे आपलें अशें जालें तशें म्हणून मागीर बायले सांगलां ते म्हणल्यार तूं कांय भिनाका तूं डेट दिल तुका म्हणून लागलें देवान डेट दिल्या ती म्हळ्यार हेची जावपा ना तेची जावपा ना ते दिसाचेर आनी भुरग्यांक एक जालें हाल वचपा आयज वचपा ट्रेन दोत म्हळ्यार 5 ट्रेन दोत म्हळ्यार 3 तेंक फोन येता आनी सांग अरे तुगे आनी एक वीक डिले जाला अशें तशें म्हणून हांव मातशें हें जालां बट आय जस्ट ट्रस्टेड आनी बायल सा कूल आहा ते सगळ्यांक सांगता तेगे जालें वयता तो हाल वयता आनी म्हाकाय म्हणटा फोन कर आनी सांग म्हण आनी हांव मातशें हें जालां बट स्टील आय बिलीव इन द वर्ड माय डेट मुगे ते दीस भोगले पावलो हांवें कोणाक फोन केला आनी सांगलें म्हाका म्हणलें टॅक्सी जाय हांव म्हणला बरें म्हणला हांवें म्हणलें अमके टायम फ्लायट कितले हांवें म्हणलें अमके टायमाची फ्लायट ओके म्हणला आपूण येता गेलो वयता ते दिसा सारको हांव हें जालां कित्याक तेन्ना हेका केसीस पोतून वाडों लागले मागीर बायल म्हणला तूं भिनाका तूं कितें खाता आसतना पिता आसतना जॉन 6:56 हें कर म्हण प्रेयर वाच म्हण हांवें म्हणलें बरें आनी जस्ट ब्लेस ओवर द फूड वॉट एवर इट इज एंड यू हॅव इट तुका आनी कांय जावपा ना म्हण आनी हांव साम 91 वाचतालो डेली आनी म्हणून लागलो तूं कितें जाय तूं कॅबीन कितें जाय हें तें जाय तें आनी हांव बोटी वचपा आहा ती हेका आसलेली पॅसेंजर आसना तेजे क्रूज आसलोले सो पयलीं आमकां ते बोटीचे वताले ते बोटीचे दुसरे खंयचे जे पॅसेंजर आहाय ती आनी म्हणला तूं केसो कॅबीन जाय तें माग तुका बॅल्कनी जाय तुका हें जाय तें जाय आनी ते म्हणून बरो आनी सद्दां आर्गां दी म्हणून लागलें आनी जस्ट बिफोर वयचे पयलीं लिस्ट केलें म्हाका म्हणलें कॅबीन बरें जाय बरें वेंटिलेशना जाय अशें तशें आनी सगलें आनी बोटीर थिंग पावलो हांव बरे भाशेन सगलें मुगे जालें आनी बोटीर पावलो म्हणून लागलो ह्यो कॅबीन इज ऑन डेक 6 प्रेज गॉड म्हणलें बिकॉज आय नो डेक 1 and 2 इज फॉर द क्रू आनी ते वयर आहाय ते पॅसेंजरांक कॅबीन आर्गां दिला आनी गेलो भितर गेलो आनी हांव हें सगलें जाता अरे आनी आमी ऑड टायमाचेर पावले ओडेसा अशें सगलें अरे तूं जेवण मेळटलें ते म्हणून लागलें कितें तूं वच गे उदक दवरला हें दवरला म्हळ्यार हांवें कोणाक विचारलें ना
अरे डेन्सिल तू कितें रे म्हणून लागले अशें तशें जेवण हांवें म्हणलें भिनाक रे म्हणलें सगलें आहा म्हणलें सो तुका कोणा मेळना जाल्यार म्हणलें मुगे अमकें कॅबीन म्हाका फोन कर हांव म्हणलें स्नॅक्स आनी हें वयलें हांव तुमकां दितां मागीर थिंग भितर वचत जाल्यार 2 हे आहाय 2 जेवणा प्लेट अरे म्हणलें हितू जेवण कित्याक दवरलां आनी सो उदका वाडले सो आय डोंट हॅव टू वरी म्हाका भिवपाक गरजूच ना फॉर अनदर 3-4 days मागीर हें जालो मागीर ते फोन करून सांगताले अमके भाशेन कर अमकें हें कर बट हांव मागत रावलो आनी प्रेयर हांवें सोडूं न्हय एक म्हणल्यार साम 91 आनी हातासना बितासना जॉन 6:56 सगलें बरे भाशेन जालें थिंगा हांव नियरली 20 days रावलो मागीर तेणें आमकां थोड्या भुरग्यांक दुसऱ्या बोटीचेर घाले ते पॅसेंजर आहाय तेजे उरलो भुरगे 10 दिसान आमी भायर येयले पॅन्डेमीक तो हें केला तेदो म्हणलो अरे म्हणून लागलो आम तुज्यान पयलो आसलोले आम कॉल येयलो ना तूं कितको कॉल येयलो काय म्हणलें प्रेज गॉड तूं भिनाका तुका येतो म्हूण मागीर आमकां Praise God. तेज्यावन व्हडले बोटीचेर Praise घाले God. तेजे व्हडले सारके व्हडले बोटीचेर घाले आनी 6:30 हजरां बोटीचेर घाले अरे म्हणलें आनी हांव सोद्दां न्ही भायले कोट कितें बारीक आसूं मोठें आसूं तेका सांगतालो तें मागीर घोटायता तूं कांय भिनाक ही मागणी कर ही कर म्हूण आनी हांव साम 91 आनी तें सोडूना मागीर दुसऱ्या बोटीचेर घाले तें म्हणून तूं पयलें माग तूं कोण जायतो हांवें म्हणलें म्हाका कोणू बरो आहल्यार पुरो म्हूण ते बोटीचेर पासून म्हाका डेक 3 कॅबीन मेळ्ळें आनी तें बी कार्पेट म्हाका कांय करूंक पडना आसलें विका 2 पाटी कोण येताले लिनन चेंज कोताले व्हॅक्यूम मारताले आनी सगलें कोण हें कोताले आनी इश्ट गेल्यार रूम एस आसलें ते स्टेशन आहलें सगलें हें जालें अरे तुगे कितें काय म्हूण तूं येसो कॅबीन दिल म्हूण म्हणलें तें खबर ना हांवें ऑलरेडी हें केलो म्हूण प्रे केलो म्हूण आनी बरयलो म्हूण वाचता वयर या तुका वाचता वयर या प्रेज गॉड Jesus. आनी हे सगलें कॅबीन मेट जाणा आसलो म्हाका म्हणलें इतलो बरो मेळ्ळो कॅबीन मेट गोंयकारू मेळ्ळो आनी आमी मागीर टेस्ट करूंक लागलो तोय म्हणलो आपूण टेस्ट कोता आनी तोय म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें तूं भिनाका आमी कांय जावपाना अमके मागणें तो म्हणूंक लागलो आपूण तेच मागणें कोता आनी आपूण बाय हाड जाण म्हूण कोंकणी साम 91 हांवें म्हणलें आनी बरें जालें मागीर सकाळ आमगेलें हितून कॉम्बिनेशन जालें मागीर तेणी आनी लाकीली हे बोटीचे म्हाका बार इन्चार्ज करूना सो आय वॉज फ्लोटर 3 कोडे वयतालो 3 बारां सो हांव आनी हॅपी बार दिवप म्हणल्यार ते सगल्यांक चोवपा पडटा कितें आहा कितें ना हो कितें कोता तो कितें ते मॅनेजमेंट येयल्यार ते कांय म्हणनाय तूं चोवपा जायना हेजें तेजें आय वॉज कूल अरे भाई क्या हुआ सबको बार इंचार्ज बनाया आपको नहीं अरे भाई मेरा खास है ऐसको भोंवेकार आमी तेसको सांगतालो बट आय हैज टू नो मैन माय गॉड is there and he's providing Praise me God. everything. Thank you, Jesus. जेवण पासून इतुले बरें म्हाका हांवें कितें स्टाफ गेलो तो पॅन्डेमीक क्वॉरंटायन आसलो 10 दीस थिंगा खायलो उरलो म्हणजे स्टॉक तेसो उरलो कित्याक बरें जेवण आहलोलें सकयल नाका तुका जेवण तूं वयर वच आनी खंयचे टायम वच तें सगळें 24/7 म्हणटा तेशें कोन्न ओपन आसलोलें सो आय थँक एंड प्रेज फॉर ईच एंड एवरी मील फॉर ईच एंड एवरी मिनट तें जालें उडेस म्हयने आमी तेजेर हें केलें मागीर तेकाय पॅन्डेमीक हिट जालें आनी ती बोट बंद पडली म्हळ्यार ते बोटीचे हांव आनी 8 दीस उरलो 8 दीस आमकां दुसऱ्या बोटीचेर गेले आनी ती बोट ब्राजीला वयताली आनी थिंगसो क्रूज कॉमर्स जातालो हांवें म्हणलें अरे म्हणलें बेबी मोगा सांगयलें हांव ते भायले बेबी म्हणलें अशें जालें म्हणलें कांय भिनाका तो तुका सांबाळटलो आनी राखतो म्हणूंक लागलो तूं कांय जावपा न्हय Praise Hallelujah. again I to thank and praise काडल्यान म्हाका तेज आयलो पुतून ती मातशी धाकली तेज्या 5,500 ते एक म्हाका बार दिले आनी बार एश कोन्न मेळ्ळें म्हाका हांवें डिझायर केलो तेंच बार मेळ्ळें Praise God. गेलो आनी हय 2 दीस आमी भितर उरले मागीर काडल्यान रिपोर्ट केलो म्हणूंक लागले तूं म्हणून अमके बाराचे इन्चार्ज अरे हांव आनी हॅपी प्लीज गॉड म्हूण थिंगा हें केलें अरे तूं कितको मेळ्ळें काय म्हणूंक लागलो आनी तें सारकें वॉकीन ते बोटीचे न्ही ती पयली बांदलोली बार हिंगा आसल्यार ते फ्रीज आहाय ते पोंद आहाय सो धांवपाकूय एकलो मनीस जाय पडटा आनी सगलो डिझास्टर जाता चडशे डिले म्हूण कंप्लेन कोताय आनी हांवें सुसेगाद गेलो आनी सगलें अरेंज केलें अरे म्हाका जाय आसलो तें तुका जाय आसलो तें कोता हांवें म्हणलें आय जस्ट कीप थँकिंग जीसस थँकिंग Praise God. एवरी Thank टायम you, Jesus. थिंगा हांवें सारकें विदावट एनी कंप्लेन हें कोण सगलें हें केलें आनी आमगे हेजे ते बोट व्हडली म्हूण तर चड पॅसेंजर ती पॉज मशीन आसताली म्हाका खबर ना तुमकां जाण जालें सो ती पॅसेंजर गेस्टां कार्ड घेवन येताय तूं कोणाक कोणें कितें मागिल्लें जाल्यार तुका डायरेक्ट दिवपाक मेळना तेणें एश कोन्न स्वायप करूंक पडटा आनी तूं एक पाटी तूं फास्ट करूंक पडटा ती तुगेली तें स्टाक जाताय स्टाक जाल म्हणटरीर
तू सारको हँडिकॅप आसा तू कांय करूंक मेळना. बेश्टें दिल्या मॅनेजमेंट कितें म्हणटा तू बेश्टें दित म्हणटा, ना जाल्यार मॅन्युअली पेन आनी पेपर घे आनी मॅन्युअली बरोवपा पडटा. सो तो चड टायम कन्ज्युमींग. मागीर हांवें तेज्या पयलीं हांवें बायलेक सांगलेलें आगो म्हणलें अशें जाता, तूं कांय भिनाक म्हणो लागलो, तूं मेशिनाचेर माग म्हणो लागलें अशें तशें म्हण. हांव मागीर मागों लागलो तेजेर. अरे इवन मेशिनाय रिस्पॉन्ड करूंक लागले आनी ते म्हाका भुरगे म्हणलें अरे तूं यू बेटर चेंज युअर पोझिशन टू IT मॅनेजर. हांव तेका हांसोन कोतालो कित्याक हांव जाणा कोण केलें तें. प्रेज जीसस म्हणटालो आनी हांव मुगे हें कोतालो. इवन ती कॉफी मशीन जावं कितें एक पाट कितें तें टेम्परेचर जायनासलें म्हणल्यार मुगे शिफ्टी सगळें बरें जातालें. आनी म्हाका बायलेन कितें सांगलें तूं खंयच्या बारां वच कितें जस्ट ब्लेस दॅट एरिया आनी तूं तुगे काम कमेस कर म्हूण. सगळें बरे भाशेन जाता. थोडे कितें कोताले म्हाका अरे भाई थोडा इधर आना आनी म्हज्या बारांनी दोग तीग जाण बॉम्बेकार आसलेले ते बार्टेंडर म्हज्या भाशेन. ते म्हणटा अरे थोडा 2 मिनट घे. हांव कितें म्हणटा मातशें बिजी आहा रे म्हणा 10 मिनटान येता म्हण. मातशें चोयी म्हणटालो आपूण सगळें केलां तुवें कितें तुका खबर आहा काय म्हणलें म्हाका खबर ना रे म्हण तुका जाय जाल्यार म्हणल्यार हांव अमके टायमाचेर येता. मागीर ते तेंगे बारांतलो एकलो मनीस मुगे बारांक घाताले आनी हांव सकयल वयतालो आनी बेश्टो चोवप कितें आहा कितें बेश्टें ऑन करप आनी अरे आतां चोय म्हण. अरे तूं कितें केलें काय म्हणटा अरे हांवें कांय केलें ना म्हणलें ऑन ऑफ केला आनी चो बटन मार. अरे ना म्हण आपूण 10 पाट पूण केलें म्हणो लागलें. Praise Jesus. शी तूं मरे म्हणला तूं सारको चेंजी कर म्हणो लागलो IT हें जाव म्हणो लागलो. आनी बेंझील, एस हांव पर कितें मुगेलें विचारूंक सोदता तुका बेंझील, सॉरी बाबा म्हाका एक सांग, तुका आतां 2 स्क्रिप्चर जॉन 6:56 आनी साम 91 हे 2 स्क्रिप्चर घेवन तूं आतां घरांतल्यान बोटीर पावलो. हय. आनी रिमोट कंट्रोल कोणा कडेन आहा? बेबी कडे. ते म्हाका असं घोटाय दिताले. देवा कडेन आहा. देवा कडेन आहा, बायले कडेन आहा. होय. बायले लागीं. बायलेन सांगलें देखून म्हाका जाय मातशी बायलेक मातशी येवपाक आतां. Praise God. Praise God. Yes. Praise God. Thank you, बिकॉज तो आतां ती आतां देवाच्या उतरान आहा आनी जे ती सांगता तेच कोत्ता. बायलेन सांगलें आतां तो जेन्ना बायलेन सांगलें तो बायलेन सांगला तेच कोत्ता कित्याक तिका कमांड मेळटा हाय कमांड सांग आनी ती आतां देवाचे उतर. पूण मिसेस कितें आहा तुजी आतां? Brother. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. I met them in the morning. I just met them in the morning. I wanted her to come. Sister Fatima, sang. Brother. Isago, brother. Praise God. Praise God. म्हज्या बा डेंझेलान कितें सांगलें तो म्हणूंक लागलो हांवें जॉन 6:56 आनी साम 91 घेतलें आनी जें तुवें सांगलें तें ताणें बरे भाशेन आयकोन केलें आनी ही सीइंग द रिजल्ट. Yes, praise God. Praise God. बिकॉज हांव कितें म्हणटा आमी कितलीं जाणां म्हणटा अरे भायल्यान सांगलें जाल्यार भायर सगळेंच कितें सांगता तें करपाचें ना. भायल्यान सांगलें बायलेन कितें सांगलें आमच्या बाय फातिमान कितें सांगलें देवाचें उतर सांगलें. आनी ह्या म्हज्या भावान जेन्ना तिणें देवाचें उतर सांगलें देवाचें उतर केलें आनी जितलें देवाचें उतर कोत्ता कित्याक आमची बाय फातिमा देवाचें उतर आयकता. तो आतां बोटीर आहा तो मातसो आजुनूय देवाचें उतर आयकना. तो आजून मातसो फुटबॉल IPL मातशें तें पळयता. पूण आतां बाय फातिमा देवाचें उतर आयकता. ती जाण आतां तिजो समून गोठ आहा ती आतां आमच्या बाब बेंझेलाक सांगता बाबा हें स्क्रिप्चर घे हें साम 91 घे आनी तो पळयता की स्क्रिप्चर घेवन तो फुडें जायत वता आनी ज्या लोकांचे ब्लॉक जाला ताजे उक्ते जाता आनी तो आतां बोटीर पावला. Praise God. Oi, brother. Yeah, praise Praise God. Jesus. Awesome. And Fatima, not only that, तो आपूण देवागे उतर तुक दिनासलो. ओय जेन्ना हांव वीक जातालें तेन्ना तो म्हाका घोटाय दितालो आनी कितें तेगे बोटीचे जायते प्रॉब्लम जाताले. हांव तेका सांगतालें तें मेशीन जावं कितें इवन टॉयलेट फ्लश देखून तेगेलो चोल नाला. हांवें तेका सांगलें अरे कितें घेवन बसला जस्ट प्रे ओवर इट आनी तें प्रे कोन्न तेगे ते आनकोन पोतून केन्ना प्रॉब्लमू जावन इवन टॉयलेट फ्लश. इमॅजिन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. जायती हाय तेगेले म्हणल्यार तो न्हू उलोवपा लागला तो आनी हें जायना तो सांगो. जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर हा
जेन्ना देवाचो फेवर हा, देवाचो कितें म्हणजे देवाचे बरेपण आमचे कडेन हा, आमी ज्या जाग्यार आमी हात घालता तेंचे चलना जाल्यार तें चलोंक Praise लागता. God. The Yes. favor of the Lord. होय जेजू कारगा. The favor of the Lord. Amen. Praise होय God. आणि अनेक म्हणल्यार हांवें न्हू हांवें एकूय वॅक्सीन घेयलो ना. सो हांवें एकूय वॅक्सीन घेयलो ना म्हणटकीर तो मातशें हें जातालो म्हणजे हांव कितको मॅनेज करतलें आनी पयलीं म्हाका जायत भिरांत आहली बट जेन्ना वर्डान येयलें तेन्ना स्टार्टींग देखून म्हाका जायत हें आहलें बट एज आय ग्रो जायत गेलें न्हू वर्डान तूं एवरी डे एवरी सेशन मुगेलो भाव तितूलो वाडलो आनी आजून एकूय हें घेयलें ना वॅक्सीन घेयलें ना आनी आमगे सगळीं काम करता खूंय वचपा जाय Wow. कितें करपा जाय हय आनी हांव पयलीं तो म्हाका पयलीं बरो फोन बी कोरया आनी भितालो बट हे पाटी तेका कांय कसलें स्ट्रेसू ना फोन ना देखून जाल्यार स्ट्रेस ना like you know Praise देव God. हा तेगे आसणी हा तेगे बरेपण हा तेगे प्रोटेक्शन हा प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank Praise you. until God. date we are Praise God. होय आनी बोटीर देखू सगळ्या कोविड जाला आनी I was not at all worried even when he was booster dose गेल तेदोन देखून worried ना because I know and I know that God is Praise with us. Jesus. Yes. Amen. So म्हाका कांय Amen. स्ट्रेसू असना तेगे तेगे न्हू 2 बॅगां हे जाली मिसप्लेस जाली येता आसतना बट when he landed first and तेगे बॅग घेवंकू ना बट नेक्स्ट डे द बॅग्स वर दे आमकां कसली वरी आसन आमचे बॅग खूंय कितें जातोलें सांडटोली मिसप्लेस not nothing because I had told him when you leave that ship you pray over your bags over yourself and you तू तेगे जेजूगे रोगतान तेंचे shield gal you know just pray over the bags over yourself and you come home even though the bags misplaced sali but praise Jesus next day we received them kai ata aloil na kind as they had packed them it was as good as it is so praise God so only saman be intact praise God God is thank so you good. Jesus Thank God you. is so Beautiful. good Beautiful. praise God Praise God. Beautiful. What a या beautiful. गोवायकी ही जी गोवायकी आमच्या बाप डेन्झेलान बाय फातिमान दिल्या दिस इज द टेस्टिमनी जी गोवायकी दिल्या ही जेन्ना गो बायलां एग्री असतात देवाच्या उतरान तेन्ना या एग्रीमेंट पावर आन इतलें देवाचें बरेपण आमकां फावो जाता So beautiful. So nice. Amen. ब्युटिफुल व्हेरी ब्युटिफुल फकत पळय आतां समजा आमच्या बायन फातिमान सांगलेलें तूं सांग तें कर तो कुत्तलो कोरी ना जाल्यार ताका फायदो जातलो आसलो ना पूण जेन्ना ती देवाचें उतर दितात आमचो बाप डेन्झल कोत्ता तें उतर आनी तो जें सांगता ती कोत्ता दोगांय एग्रीमेंट प्रेयर आहा दोगांय एग्रीमेंट आहात आनी खरें म्हणल्यार हो स्क्रिप्चर आमी आतां पळोवया दिस इज द स्क्रिप्चर मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19 पळयात हो स्क्रिप्चर पळयात तुम्ही सगळी पळयात Praise हो God. पावर आसता आमच्या देवाच्या उतरान आनी जेन्ना आमी एग्री करता पळयात पण मातशी वाचात पळया प्लीज फातिमा वाच आणि इतले कोण पवित्र आत्मा तांचे बारबो आहा ब्रदर विथ एन एग्रीमेंट आमेन प्रेज गॉड गो रे बाबा फातिमा या आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरली दोगा जाणां संवसारान कितेंय विशीं मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार म्हजो सोर्गी बाप ते तुमकां दितलो जेजू कारगा प्रेज गॉड थँक यू जेजू कारगा आणि जेन्ना दोगा जाणां एका मोनाची जातात जेन्ना गो बायलां एका मोनाची जातात आनी मागणे कोत्तात कितें घडटा स्वर्गार देव पासून तांच्या भितर एक जाता प्रेज गॉड ते मागणे घडून हाडटा थँक यू जीसस आर्गा जेजू awesome आर्गा जीसस आर्गा जेजू आर्गा जीसस थँक यू डेन्झल व्हॉट अ ब्युटिफुल टेस्टिमनी प्रेज गॉड थँक God. अरे कोण आणि बरो मोगान बायले कित मुट्टे पासून सांगले आमकां सो स्वीट यू आर Praise so God. sweet Praise God. praise god Praise God. anyone else आणि कोण हा कोण पण आसपा जाय होय आमची बाय फातिमा हा आमची बाय फातिमा वाज रेडी आली आता हे करपा हुई गेली Praise the Lord, brother. Praise the Lord. कितल्या दिसांनी आमची बाय फातिमा वाज आयली होय ब्रदर तू अजूनही कातार हाय आता गोंया पावले
No, brother, Qatar was azun. Brother, maka ek testimony diupa jai Jesu arga. Praise God. Almost 1.5 months ago, I was not keeping very good. Muge paya suddenly water retention zale because of sitting for long hours, brother. Anik, my legs were swollen like anything. And I couldn't walk. I had all blood clots on my legs. I couldn't walk, nor could I touch my leg. It was like a rock. It had become very hard. Sa hard zalo, brother, and mako cholo zainalne. Ani sarke usotale. And what happened was e-writing kotale. So Sister Melanie bara e-writing kon mage kabar zalne. And then I was supposed to do again for the Perth on Tuesday. But then, brother, mage pai samke chor zale. I couldn't sit for long. As doctor told me, you have to just sleep and elevate your legs. So I just requested one of the sisters, Sister Deborah, and I texted her, please, can you take over? And praise God, she took over. And I didn't tell Sister Maria about this. Then after many days, I told her, Sister, sorry, because I e-writing mashe drop kelman because brother I couldn't go to work also. From work, I just asked God, I said, Lord, I just trust you and I know you will give me favor in the eyes of the high authorities who are in the office. And I praise God, brother, I was going for work only for 2 hours. And now potun etale of some boson zaina lole brother boso pine sokolo dorun zaina lolo. Now Sipua chesh kon pine do tale and now kite kama te kotale and now don ora ekora bito on garetale. And I was to just keep my legs elevated. And I confess the word of God, brother, and I knew God has already healed me. This pain was just the normal physical thing, what I was experiencing. I just gave it to God, brother. It took a long time, brother, because of I was in the word, brother. I know it's Satan who just wanted to torture me with this. Because ever since I started in the prayers, I'm going through many challenges, brother, many still going on. But I know God is fighting my battles and God. He will see me through. And today, brother, my swelling after 1.5 months, brother, now almost 45 days became. I was just going to work and coming home, brother. No work, only 2 hours. It's all by God's grace, brother. And they were argan Jesus. Ma focus 2 hours nautale, brother. Ofsan 2 hours. Teja oira rawa nalle ofsan. And garetale. They moin ashko noso New York. It's not a joke. हे सगळे देवा गेलो आता जेजूचो हेजेर ना जाल्यार म्हाका आनी मगे ऑफिसा म्हाका एकलो मनीस जायत त्रास करता ब्रदर पूण तेका देखून हांवें देवाच्या हातांत घायला आनी हांव फकत केन्ना चड त्रास पडटा तेन्ना मांयक फोन करून मांयचे बरी रोटाले मांयक सांगोन एक फावट जायना आहलें ब्रदर सोसूक बट आय न्यू गॉड वॉज विथ मी ऑल द टायम आनी हांव देवा आर्ग दिता आनी मुगे स्वेलिंग देंवला देर इज पेन बट I know God has already taken care of everything. I glorify God and I thank Him for all whatever He's doing. So मुगे जीविता मुगे भुरग्यांक आस्तिक कुचोयता मुगे मांयक तेण बरें केल्या and I know He's with me throughout. Praise God. All glory and honor to By God. Fatima, I एक scripture घातला on the screen for you. मातशें वाचताय? Yeah, brother. White kodits whiteak fari korinakat. O bemanak ufrati tanka bore magat. Oshets koru devan tumka apoilant. Ani e pori ashirvadache dais tumche zatele. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटोच तुझ्या ऑफिसान जो कोण त्रास करता तो देवान धरून ना तुका ट्रेनिंग दिवपाक तो जावन आसा जॉन्सराचो एजंट होय की ना Yes, brother. पूण जेन्ना तूं केन्नाच वायटाक वायट फारीक करिनाय बेमानान फारीक करिनाय पूण ताका बरें मागताय ताका बक्षिताय ताचे पासून मागणी करताय मामींक कॉल करून तिका सांगिना अरे बाबा तो आनी हा शेख वचून जर त्रास करता
आणि मामी म्हणटा घाल एक दाणो ताचेर बरो व्हडलो एक मारी घाल सारको No, brother, Mike सांगना. घाल बरो व्हडलो दाणो घाल दोगीच बसला तेन्ना घाल म्हणून ताका सामको आता कितें दिसतलें मामी जेन्ना सांगता मातसो नीट येता तुका वय की ना दाणो मारपाक जेन्ना तूं वायटाक फारीक करिनाय बेमानान फारीक करिनाय हे जो तो कोत्ता तूं जाणय की तो कोन्ना पूण देवचा ताका यूज करपाक आनी तूं ताजे पासून मागणी कोत्ताय तूं ताका बरे भाशेन त्रास कोत्ताय कितें घडटलें हे पोरी आशीर्वादाचे दायज तुझें जातलें. Amen. Amen. Oy brother, oy. हांव केन्ना ताका कांय म्हणा ब्रदर हांव तो म्हाका जाय त्रास कोता इवन सॅलरी लेट दिता सगळ्यां पयलीं दिता मुगे सॅलरी एक विका 5 दीस एक दीस 10 दीस अशें करून लायता बट स्टील हांव ताका फकत ब्लेस कोता ब्रदर आय जस्ट ब्लेस हिम आय जस्ट से गॉड ब्लेस यू तेन मुगे 2 पार्ट एक्स कोन सॅलरी देखून कट केली ब्रदर आनीक आय नो म्हाका सॅलरी कट केल्या जाय त्रास पडटाय आतां बट स्टील हांवें ताका म्हणलें तुजें देव बेसां घालूं मुगे देव आहा म्हूण सो नो प्रॉब्लम I just keep blessing him. Praise God. Praise God. तू फकत जो मनीस तुका त्रास करता याच वेळार तू ताजे पासून मागणी कर ताजे पासून बरेपण माग ताजे फॅमिली पासून बरेपण माग ताका बोगोस फाल्यां तू जेन्ना ऑफिसान वताय जेन्ना ताका पळयताय गुड मॉर्निंग म्हूण ईद मुबारक मेसेज धाड ताका आनी तू दाळी ब्रदर दाळी व्हेरी गुड Praise God. ती केदो व्हडलो चॅम्पियन तो चोयला तूं सामको देवागे सोलतात मुगो हे कर आनी जेजूच्या नांवान उठ आनी म्हण सैताना तुका कसलीच पदवी ना म्हज्या कुडीचेर म्हज्या पांयाचेर ही सूज आयल्या ती हांव ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान शिराप घालता ही म्हजे पांय जे म्हजे त्रास करताले जेजू तुजी सगळीं हाडां सुटलेली जे सगळे आणे सांदे नेरवां तुटलेली आनी देखून तुवें जे म्हजे पासून भोगलाय ताजे पासून आतां म्हाका पेकोणी फाव जाता आर्गांनी वाखाणणी दी आनी कॉमेंट्स कर धांवपाक आमची क्लास जाता म्हणसर तुजी सगळी सूज काबार जातली Praise God. Amen. आमेन आमचो देव फाल्यां करचो ना आमचो देव 2 दिसांनी करचो ना भावाट म्हणजे आतां तुवें ताका आतां ईद मुबारक केलाय न्हू आतां तूं पळय तुजो आतां ईद तुज्या पांयांचो ईद आतां कॉमेंट्स जावपाचो आहा ह्या वेळार Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise Easter God. is round the corner. Just फकत इतलेंच कर आतां ताका बक्षिलाय तो आतां आउट ऑफ द वे ताच्या ते बॉक्सान दिवपाचें जालें आतां ताका जेन्ना तुवें ईद मुबारक धाडला आतां तूं फकत एकूच काम कर फकत साम 22 वर्स 14 घे आनी म्हूण जेजू तुजी सगळीं हाडां सुटली बरें आतांच करया बरें आतां तुजे दोळे बंद कर बाय फातिमा दोळे बंद कर तुजे Yes, sir. Yes, आनी म्हूण तुजे बरोबर म्हूण हे मागणे कर तुजे बरोबर मोगला बापा हो जो म्हज्या बरोबर काम करता हो जो अशरफ म्हजे बरोबर काम करता म्हाका त्रास दिता हांवें जेजूच्या नांवान हांव जेजूच्या नांवान ताका हांवें बक्षिला जे म्हाका वायट केलां कितें म्हाका वायट केला जो म्हाका दुखयला हांव बरें मागतां हांव ताका बरें मागता हांव ताका बक्षितां ज्या लोकांनी म्हाका त्रास केला म्हज्या जिवितांत ज्या लोकांनी म्हाका त्रास केल्यात म्हज्या जिवितांत हांव ताका ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान बक्षितां हांव तांकां ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान बक्षितां आनी बापा तुजें बोगसणें म्हाका ह्या वेळार फावो जालां बापा तुजे बोगसणें म्हाका ह्या वेळार फावो जाला आनी आतां कसलीच आडखोल जी म्हाका आसली म्हज्या पेकोणी पासत आतां पयस गेल्या ती आतां पयस गेल्या आनी तुजी पेकोणी म्हाका फावो जाल्या मोगाला बापा हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दितां तुज्या पुता जेजू पासत
हांव तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता तुज्या पुता जेजू पासत. जेजू तुझे उतर म्हणटा. जेजू तुझें उतर म्हणटा. स्तोत्रां 22 वड 14. स्तोत्रां 22 वर्स 14. तुझी सगळी आडा सुटलेली. तुजी सगळीं आडां सुटलेलीं. तुझे सगळे सांदे आनी नेरवां तुटलेली. तुजे सगळे सांदे आनी नेरवां सुटलेलीं. जी दूख म्हज्या पायांनी ह्या वेळार आसा. जी दूख म्हज्या पायांनी ह्या वेळार आसा. तुवें खुर्सार ती ऑलरेडी भोगल्याय. तुवें ती खुर्सार ऑलरेडी भोगल्याय. आनी देखून ह्या वेळार जेजूच्या नांवान देखून ह्या वेळार जेजूच्या नांवान म्हज्या पायांनी म्हजे पूर कुडीन म्हजे पोर कुडीन म्हाका पेकोणी फावो जाता. म्हाका पेकोणी फावो जाल्या. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. आर्गां तुका महिमा जेजू. तुका वाखाणी जेजू. तुका आर्गां जेजू. तुका वाखाणी तुका. आर्गां तुका जेजू. तुका वाखाणी जेजू. तुका वाखाणी जेजू. तुका जेजू. महिमा तुका जी जेजू. दूख असली म्हज्या पायांनी ह्या वेळार ह्या होळीच्या दूख असली वयसल्या ह्या वेळार जो कोण आयकता ही जी कृपा ही जी भक्ती देवाची ह्या वेळार तुका फावो जाता. Pura baba da ह्या da वेळार shikara da जेजूच्या da नांवान da ba ya da 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 सगळी ba la la दुखी la आसा la फायज la जाता. la 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 जेजूच्या नांवान तुका ह्या वेळार पेकोणी फावो जाल्या. जेजूच्या नांवान आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. Hallelujah. महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you have poured your love into the heart of Sister Fatima through the Holy Spirit which you have given unto her, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you that you have poured your love into the heart of Sister Fatima, Lord. With the Holy Spirit which you have given unto her, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for pouring your love into her heart, Lord, through the Holy Spirit, Lord, which you have given unto her, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Where are you? Hallelujah, Lord. Yes, brother, I'm here. दुःखी आहा तुझी आता. गेले दुःख ना ब्रदर मग आता म्हणजे पाय बहुत झाले brother. बोल इतलेंच काम कर. मातशी Video मातशी घाल मग. घरान मातशी पासून घेत राव. तूफान आ गई तू. आर्गां दीत राव. तुज्यान आता बसपाची गरज ना. कोण मानेस तू मोबाईल घे स्वतः. आनी आयकत राव आनी मातशी एक पासय घे. इतले दीस तुवें पासय घेवंक ना. तू पासय 10-15 मिनिटां घेताय ती सुजूय वयतली तुजी. All the swelling will go. Praise God. Yes, brother. The swelling is gone, brother. Now I'm completely healed in Jesus' name. Praise Amen. God. Arga dunya deva, arga sumya deva. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Moima tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Hargan tuka Jesu. Praise God. Ani kon ha? Ani konange testimony ha? Joe Fernandez. Praise the Lord, brothers and Praise the sisters. Lord. Go ahead. Praise the Lord, Baba. Praise the Lord, Baba. मुगे टेस्टिमनी म्हणल्यार ब्रदर हांव तर देवागे उतरां आहा तरी पासून कितें जाता जायते मिस्टेक जाताय मिसअंडरस्टँड आनी देवागे उतरां आहा म्हणटरी हांव म्हाका चड जस्टिफाय करपाचो दिता एक एक फावटी
कित्याक हांव सारको म्हूण. आनी मेन म्हणजे आतां मुगे बायल पासून देवागे उतरां आहा. म्हणजे कितें एक पाटी आमगे वयर सकयल जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता. म्हळ्यार एक पाटी म्हाका येसलो राग येता कितें हांव मागीर 2-3 दीस 4 दीस पासून हांव उलयना. सो फॉरगिवनेस मातशें हितून फॉरगिवनेसाचे पासून आयकिल्लें उलयलें जाल्यार पासून फॉरगिवनेस दिवपाक बरें कठीण जातालें. Praise सो God. आतां आनी सदां मागीर उलयना जाल्यार वॉट्सएप मॅसेजींतल्यान जस्टिफाय करपाचें तशें 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 हें जालें. सो एकमुखार जस्टिफाय करपाचें. Praise Jesus. आनी मागीर म्हणटा 5 दीस 6 दिसान मागीर जातालें बरें म्हळ्यार पोत्तून आनी पोत्तून जालें जाल्यार तशें जातालें. सो ह्या पाटी गेल्या त्या विकाकू तशें जालें पोत्तून जालें मातशें मिसअंडरस्टँडींग. बडे हांव रायट आहा बडे ते रायट आहा जस्टिफाय. ह्या पाटी कितें जालें हांवें कॉल म्हणटा ते सदां मातशें हांव मुगे कॉल घेयना मागीर हें जाल्यार राग येयलो जाल्यार. म्हळ्यार ह्या पाटी कितें जालें मॅसेज करूं मॅसेज केलें ना आनी फकत देवागे उतर आयकिलें. आनी देवागे उतर आयकिलें ते अनफॉरगिवनेस देवागे उतर सांगता फॉरगिवनेस. कित्याक तूं कोणा दुसऱ्या पासून कितें सांगता जाल्यार तुका ती आडकोड येता अनफॉरगिवनेसाची. कित्याक कितलें तूं देवागे उतर जाल्यार पासून देवागे उतर तुका हांव तें कन्विन्स करता आनी कन्विक्ट करता. आनी ह्या पाटी हें केलें ना मॅसेज बी कांय गेलें ना. म्हळ्यार 2-3 दिसांनी म्हाका देवागे उतर आनी केन्ना अशें करून सॉरी म्हणपाचें तें आमकां हें जायना आसलेलें देवागे उतरा पासून आयल्यार. सो ह्या पाटी ताका हांवें खूद 2-3 दिसां देवागे उतर देवागे होली स्पिरिटान म्हाका कन्विक्ट केलें. हांवें कॉल केलें हांवें सॉरी म्हणलें. Praise हांवें God. हय आनी फॉरगिवनेस मागीर आनी फॉरगिव Praise म्हणलें. आनी आय लव्ह यू म्हूण सांगिल्लें. Wow. My goodness. Eyes आमगे panel सामके strong brother. एकल्यान बेबी म्हणले एकल्यान I love you म्हणले. Oh my goodness. ना कित्याक ते हें तुगे तें आनी देंवचार आहा ते वीक पॉयंट आहा ते तुगेलें हें कोता न्ही Praise आडकोड्याक. Jesus. Yes. Awesome. मागीर पळय देवागे उतर तूं कोणाक दित जाल्यार तुका पयलीं कन्विक्ट करता. Yes. हें आहा तो देवागे उतर आहा तूं कितलो Beautiful. आतां मागण्या पासून तितून उतरा देवागे उतरा अंडरस्टँडींग पासून आहा मागणी आहा तरी पासून तो पॉयंट जाणा थिंग वीक पॉयंट आहा. आनी थिंगा हांवें देंवचार आहा तो थिंग हें कोता ओय घुसपाक म्हूण उडकोता. ओय बाबा जो तू कितू मुखार पावल रे. तू कित्याक तो तुक डिस्टर्ब कोत्ता तो तू कित्याक कोणना रे तो म्हणतो. ताका पांयां म्हण पोंदा घाल कळटा मरे तू. तो म्हूण कळटा एक पाटी कितें जाता तूं व्हड म्हूण हें सुद्दां हें जाता न्हू तुगे गोर बडे प्रायड Yeah, आसतलो. pride. Yeah, that's right. Pride. Yes. But that good you understand that, you understand your Right. weakness. Praise बाबा Jesus. ओय ब्रदर बाबा ओय ब्रदर स्क्रीनाचेर हांवें तुका एक स्क्रिप्चर हायलाइट केल्या मातशी वाच पळोवया. हय एफिसकारांक 4:24 वड 26. येस. एक मिनिट हां ब्रदर. राग तुमकां येतकूच ना राग तुमकां येतलोच तरी रागाक लागून पातो करी नाकात. वेळ पडत पर्यंत राग धरून रावो नाकात. आणि 27th आहे. 27th आहे. वो स्क्रिप्चर 27 ओके 27 वेळ वर्ड 27 वर्ड मातशी वाच ती वाड. आणि तुमच्या काळजान देवचा राग रीग दिनाकात. Praise God. 24वी वर्ड कितें म्हणटा. राग तुमकां येतलोच तरी रागाक लागून पातो करी नाकात. वेळ पडत पर्यंत राग धरून रावो नाकात. कित्याक तुमच्या काळजान देवचाराक रीग दिनाकात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमच्या बा जोन आता एक टेस्टिमनी दिल्या आणि म्हाका जेन्ना या देवाच्या उतराची सोजमणी मेळवली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमी केन्नाच गो बायलां मध्ये केन्नाच केन्ना कितें तरी डिंग डोंग जातलें जायना. जाता ब्रदर जाता. पूण हांव तुमकां एक सांगता आयकात बरे भाशेन. जेन्ना खूब वर्सां पयलीं आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेळवली
म्हजी बायल मेलनी हांवें हो थाराव घेतलो. कितले फाटी आमचे मिसअंडरस्टँडिंग जाता आनी न्हिदचे आदीं केन्नाय 2-3 पासून आमी दोगांय बरोबर उलोवन ती सजमणी घेवन मागणे करून मागीर न्हिदले आमी. कितले फाटी जाला आमच्या जिवितांत. पूण जेन्ना आमी न्हिदोन वेता वो राग धरून जाणो कितें घडटा तें मातशें घडलां गो बायलां बरें मातशें घडलां. पूण देंवचार येता आनी इतल्यो ताळण्यो घालता. तुजो जाणो घरकार हेंच करता तशेंच जाय. ताजी माय अशी आसली, ताजो पाय असो आसलो, ताचे भाव अशे आसले आनी आतां सगळ्यांक माती गोबर घालून मातशें तें बरें शिजोवन आतां बरो एक मसाला डोसा करता तिचो जाणा तुमी. आनी बायलेक कितें सांगता, बायलेक म्हणटा हो जाणें गो तुजो हें तें घोवाक आनी बायलां म्हणे तांकां दोगांय जाणें एक लुसिफर ते वाटेन एक लुसिफर ते वाटेन दोगांय बरें शिजता. आतां सकाळीं मातशें जाल्लें रातीक पूण सकाळीं कितें जालां पयलें मातशें चिकन कारी हाडली, आतां जाला चिकन विंडालो जाला, चिकन 65 जाल्या. आनी आतां कोणाकूच पोवंक जायना, कोणाकूच उलोवंक जायना. आतां देंवचार ताका जाय आनीक मातशें शिजोवन दिवपाक मातशें कितें जालें आतां सामकें गैर कॉमेस जालें. एकाचें 4 4चें 8 पावले आमी किजो चोंद्रीमांक पावले. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या काळजान देंवचाराक रीग दिनाकात. कित्याक राग येतलोच. कोणूच ना ह्या क्लासीन कोणूच संवसारान ना. पाद्री आसूं, बीस साहेब आसूं, पाप साहेब आसूं, कोणूय जावं राग येतलोच. पूण दीस काबार जावच्या पयलीं आमी न्हिदच्या आदीं आमी बसया आनी देवाक सांगया सायबा पळय म्हजी चूक जाली. कोणाक आनी बायल तुजे बरोबर हा जाल्यार बरें हा. हांव जाणा आमचो बाप जो UK हा. जेन्ना तो न्हिदोंक वेता हांव नको बायल उठ्ठा अजुनूय न्हिदली आसता. पूण जेन्ना ताका न्हिदोंक जाय तो आतां UK हा हे वाटेन आसा जाल्यार 4:30-5 हांव नको तो कित्याक न्हिदता. पूण जेन्ना भोगता तेन्ना तुज्या कामाचेर सगळें सोड, एक फोन उखल आनी म्हण बाबा म्हज्या बायले म्हज्या प्यारी हो कितें कितें म्हणटाय तें सांग. जें तूं म्हणटा आय लव यू तें म्हणटा 4 दिसांनी म्हणनाका. दीस काबार जावचे म्हूण कित्याक देंवचाराक चान्स दिनाका. नाका देंवचार तुजें बरें सामकें शिजोवन हाडटलो. आनी हें जेन्ना चलता आमच्या जिवितान तेन्ना जाणा कितें जाता एकाचें 4 जाण आतां आमचो संबंद इतलो वायट जाता. देखून आमची केन्नाच हे दुसऱ्या दिसा दवरपाची केन्नाच दवरूंक नाका. केन्नाच बरें न्हय दवरपाक. वय आमचो इगो जाता. आमचे कितें म्हणटा आमच्या इंग्लिशीन ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटा फॉर प्रायड इगो कितें गर्व ब्रदर. आमचे गर्व आमचो प्रायड आसता. आमी म्हणटा हांव कित्याक बोगसूं ताका पयलो बोगसोणी दी ताका सॉरी पयलें म्हणून वय की ना सारकें ताका पयलीं सॉरी म्हणून ते म्हणटा ताका पयलीं सॉरी म्हणून दी. आनी देंवचार म्हणटा तुमी कोणाकूच सॉरी म्हणा हांव हा रे मातशें बरें शिजोवपाक तुमचें म्हणून. आनी एकाचे 2 दोगाचे 3 जाता. आतां हें घरान जाता. कितले फाटी आमच्या ऑफिसान जाता. आतां आमच्या बाय फातिमान आमकां सांगलें ऑफिसान तो तिचो सॅलरी टायमार दिना. तो तिचो हा कितले त्रास करता. जेन्ना तूं सदां कामाक वेताय असले मनीस आसतकूच जेन्ना तूं घरा येताय ताका बोगशिताय देंवचार कितें करता तें तुज्या भितर घेनाय. कितें घडटा जाणाय देंवचाराक चान्स मेळना तुज्या काळजान कितें वायट करपाक. सगळें देवाचें ब्लॉक करपाक ताका जायना. ताका खोट मारून भायर उडोवपाची गरज आमच्या. Praise Jesus. Yes, brother. Amen. या बाप जोच्या गोवायकी वरवीं आमकां की वय 3-4 दिसांनी ताका आय लव यू म्हणलें. पूण 3-4 दीस मातशें शिजलें वय की ना. वय शिजलें वय म्हळ्यार एक मातशें बरें आसलें की देवागे उतरां सामान दवरतात देव. कित्याक तेंय देवागे उतरां हें कोता डेली तें देवा उतरां आसता. हांवूय देवागे उतर. सो देवाक होली स्पिरीट आहा तो कन्विक्ट कोता आमकां.
Yes. Praise God. So Praise Brother, God. what about No, 1 Peter 5:8, Ray? He has to be vigilant. Joe, a warrior like you have to be ना very ब्रदर तुझ तें देवचाराक भितर येवपा दिनाक बी तें सारकें. सो दुसरी दिसाक म्हाका सोपोंक पडलें की सगळीं जनावर अशें करून गोरेचे आनी सगळीं रानवटी जनावर आहाय ती घरां भितर येयले अशी आनी सगळीं अशें करून एंड ऑफ द वर्ल्ड अशें करून जायना तेशें करून. मागीर तें म्हाका कळ्ळें कित्याक जेन्ना तूं रागार जाता तूं भायली आहा तेका इवल स्पिरिट्स आहाय तेंका अट्रॅक्ट करता Praise God. God. नाका आसलेले. Kargam. So, Jesus Kargam. तरी पासून एक एक पाटी तो गर्व ब्रदर देवागे उतरां पासून आणल्या येते तूं वाच रे, जस्टिफाय जो देवागे उतरांनूच जस्ट हय वाचिता सिस्टर. Praise God. Praise God. पहिली चीट पेद्रूची 5:5-8 कितें म्हणटा पळय. चतुर रावात, जागृत रावात, देवचार तुमचो दुस्मान, गरज घालतेल्या शिमा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडटा गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. आणि तुझ असो वॉरियर ताका मेळपाचो जो शिकोवंक बरें न्हू सिस्टर. होय तुगे पांया पोंदा आसपा मरे ताका पांय वयर काड आनी ताका सांग तुगे जागो हो म्हूण. होय तें शिकपाकूय बरें न्हू आमकां मागीर जेन्ना एक्सपिरियन्स जाता दुसऱ्यांकूय शिकोवपाक नाजाल्यार हांवून जालें जाल्यार दुसऱ्यांक कितें करून जातलें सिस्टर. सो देव म्हाका पयलीं करेक्शन करपा दित न्हू. होय So, Kargam. सो हांवें आतां टेस्टिमनी दित म्हळ्यार देव गूण म्हाका क्लियर केलें पयलीं देवान. Praise God, So, Joe. You are so wonderful. You awesome. आणि आमकांय बऱ्या पडली ही शिकवण मेळोंक. Praise Praise Jesus. God. Praise God. Jesus Kargam. ब्रदर ते पहिले स्क्रिप्चर किती सांगले पहिले याच्या पहिले याचे पयलीं 1 होय. Peter 3:9. नो 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 ना उसके त्याचे पहिले राग Ephesians. राग दोरीला Ephesians 4:6 Ephesians 4. एफएस कारांक बरयल्ली चीट एफएक्सर किती 4:4 26 26. वर्ड 26 आनी ब्रदर आनीक ही स्क्रिप्चर हांव जेन्ना अशें करून कोणाचेर जाल्यार पळय ही स्क्रिप्चर रोमन्स 5:5 हांव सदां यूज करता आनी ते दोगांयकूय जाय. Love of God. Yeah. देवाचो लव ऑफ मोग गॉड. देवाचो Yeah, मोग देवाचो आमच्या भितर मोग. व्हांवता. हो बरोबर सदका फुटयना. Poured into our hearts. देवान Yeah. आमच्या Praise काळजांनी God. आपलो मोग घातला. होय. यू नो ब्रदर हो मुगे भाव ना म्हणे पॅनलाचे म्हाका इतलो मिस जालो आनी हांव मेसेज घाल्या पासून तो सोयतान इतू प्रायड घाता तो भयणी पासून आपणागे मेसेज घालना पोत्तो एंड मागीर हांव मेसेज करपा लागलो आय रिब्यूक दॅट स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस. Praise God. Praise God. And now, my Kargam. God. Jesus Kargam. ब्रदर आनीक टेस्टिमनी ब्रदर नाकली. होय सांग सो Praise हांव God. हांव कामा वयतींग तुका सांगिल्लें जायतो हें आहाय म्हणून पंजाबी आहाय आनी दुसरे पाली. हय दुसरे आहाय. सो ते केन्ना कितें उलयतना ते लँग्वेज फावल लँग्वेज यूज करताय. कळ्ळें तुका ब्रदर Yeah, उलयतना. Praise God. Praise God. सो हांव तांकां केन्ना हें करना कितें म्हणटा तें रिएक्ट करना आनी तांकां रिस्पॉन्सूय दिना ते कोताय ते भशेन. सो तो एक दीस तो हें करून तो कमेंट मारपा लागलो तो हांवें म्हणलें तूं कित्याक उलयता अशें करून. तो सांगता तुम लोग का गोवानी लँग्वेज बोल रहे तूं गोंयकारांची लँग्वेज आपूण तुका उलयत म्हूण. सो हांवें म्हणलें हांव गोंयकार हांव म्हणलें क्रिस्तांव पयलीं हांव म्हणलें क्रिश्चन म्हूण सांगिल्लें. सो हांव म्हणलें तेसो हांव लँग्वेज उलयना म्हूण सांगिल्लें. Praise God. कित्याक ताका मागीर थोडे ताका अंडरस्टँडींग दिलें उतरांचें कित्याक आतां तुका हें कळना म्हणलें तूं गडे दुसऱ्या धर्मा पासून जाल म्हणलें हें उतर हांवें तें तुका आतां कोण सांगपाना हें जेन्ना तुका मागीर जेन्ना तें मारप हें जातलें तेदोन तुका कळटलें आनी असो वस्ताय तुका कोण सांगपाना म्हूण सांगिल्लें. तुका कोणा पडोन गेल काय म्हूण सांगिल्लें एकमुखाचें. आतां ते उलयताय म्हूण तूं चिंतिता हांव तेश कोन उलयता काय म्हूण हांव म्हणलें हांव न्हू म्हणलें तो हांव उलयना म्हणलें तेश कोन. Praise God. Praise God. Praise God. Jesus Kargam. आनी कित्याक ते गोंयकार चडशे आहाय तो तेश कोन गाडी मान बी तेश कोन उलयताय आनी तांकां गाडी शिकयताय. कोण कामां आहाय तांकां बऱ्यो वस्तू शिकयनाय गाडी मारपा शिकयताय तांकां. कोणाक दुसरी भास शिकोवंक जाय जाल्यार
कोणाक दुसरी भास शिकोंक जाय जाल्यार आतां आमी गाल्फान हाडले अरेबीक हाडले ते तुका अरेबीक शिकयनात ते गायो पयले कितें म्हणटा ते पयले शिकयतात. होय आमची भास शिकयली ताका आमची भास शिकयली ताका शिकयल्यो गायो मारपाक. आतां तूं आतां तुजी डिक्शनरी अपडेटेड हाडली तो कितें गायो मारता तूं ताका आतां सोजमणी दिता तो म्हणटा अरे बाबा तूं हें उलयशी जाल्यार तुजें हें जातलें. ताणें आपलो जीप मारलो. Praise God. हांवें म्हणलें तूं आतां तूं ती उतर उलयता सगलो लोक हांसता म्हणून सांगिल्लें मागीर जेन्ना टायम येता तूं कोण सपोर्ट करपा ना आतां तूं खबर ना तुका सगळी फकाण दिसताय की तूं हांसताय ते कित्याक तेका उतरां सोजमणी ना तेंकां Praise God. आनी ते दुसरें हॅप्पी करपा जाय म्हूण ते म्हणटाय तेश करून. भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता ह्या भाव जुवान कितें आतां कितें सांगता तो खरेंच तातूंत व्हडलें एक सोत आहा. जेन्ना कोण आमचेर कितें उलयता आमी म्हणटा म्हाका कितें पडलां ताका म्हणून म्हाका कांय पडना म्हाका इग्नोर करपाचें. पूण जेन्ना हांव खालतो रावता खालतो कहो की म्हाका तो वायटूय उलयत जाल्यार म्हाका कितें वायटपण करीत जाल्यार तरी जें पवित्र आत्मा सांगता हांव ताका सांगतलो अरे बाबा तूं कोत्ताय तें वायट हांव कितें सांगता तें तो आयकोत वा ना आयकोत पूण हांव तें सांगतलो ताका कित्याक पवित्र आत्मा म्हणटा जें तो कोत्ता तो चुकीचें कोत्ता. त्याच्या उपरांत सांगून तो तरी वायट कोत्ता आतां तुका कसलीच जबाबदारी ना कित्याक जें तुवें सांगूंक जाय आसलें तें ताका सांगलें. पूण कितले फावटी आमी कितें कोत्ता म्हाका कितें पडलां गायो मारनी ताका अरेबीक बरोवनी ताका ग्रीक बरोवनी ताका कितें उलोवनी म्हाका कांयच पडोंक ना. पूण जेन्ना म्हाका कितें वायट हांव कितें वायट आयकोता कितें म्हाका वायट दिसता हांव वेता थंयसर हांव म्हणना तूं सगळ्या संवसारा कडेन वच आनी सगळ्यांक खबर दी हांव तें म्हणना पूण तूं कामार काम करताय तुज्या फॅमिलीन तुज्या कुटुंबांनी इग्रोज मातेन ज्या लोकां मदें तूं कनेक्टेड आहाय तुका थंयसर कितें चुकीचें दिसलें आमी सदांच वचोंक जाय बरे भाशेन मोगान ताका सोजमणी दिवंक जाय. कित्याक कोण येत जाय अरे तूं कितें म्हणलें रे आतां तो कोण तुजो आयकोचो ना मोगान सांगलें जाल्यार आनी ती चुकीचें कितें केलां तें तो भाव ओ भयण ती आमची सदांच चूक कबूल करतली ताका सोजमणी वतली आनी ती केन्नाच करची ना. करीत जाल्यार तुका जबाबदारी ना देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक तुवें तुजें काम केलें म्हणून. देखून हो भाव आमचो भाव जो ताणें कितें आतां सांगलां ते आमी आमच्या मनान धरुया. तें सांगलें तेका ब्रदर तेका सांगिल्लें हांव म्हणलें सगळ्यांक एक जजमेंट हांव म्हणून सांगिल्लें सगळ्यांक देवा मुखार उबें रावपा पडटलें. सारको डायरेक्ट पावलोय तूं जजमेंट म्हणजे सामको अल्टिमेट ना होय तेका सांगिल्लें मागीर ना तुका देव पयलीं कोडीत मागीर तूं म्हणनाका आपणा कोणें सांगलो ना आपणा कांय खबर नासलेली देवाची त्या उतरांची म्हणलें तूं चोय तुका आतां कोडीत कोन्न दिता. तेच मिनींग न्हू की तूं देव हें म्हण हांसलो लावपाचो मागीर देव मोग हाडपाक सगळ्यांक करेक्ट करपाक सुद्दां आनी जाणवा येवपा देवाच्या उतरांची. सो तें तितलेंच ब्रदर. Praise God. Praise God. Praise God. God bless you, Joe. God bless you. God bless you. You are blessed in Jesus. Praise God. होय प्रेज गॉड आनी तो केन्ना फाटी रावना सारकें आहा तें सांगपा जो दॅट इज द बेस्ट ओपन हार्टेड वॉरियर. ना घराक बसून फोन मारले जाल्यार हांव तेंकोडे देवाचे खबर उलयता. आतां पयर तशें जालें न्हू आतां हांवें फोन मारलो घरा कडेन मागीर बायल म्हणपाक अरे तुवें आतां 3-4 दीस जाले तुवें फोनू मारूना उलोवं ना. आतां पूण घोव बायल उलयताय तशें करून उलय स्क्रिप्चर सगळी देवागेले कितें उलयता. हांवें म्हळें आतां तुका हांवें बरी हिंगाच्यो खबरो सांगिल्ल्यो तुगे शेजारी शेजाऱ्यांगे कितें दिसता तेगे कितें जालें हेगे कितें जालें ते म्हळ्यार केसो फायदो जातलो. हांवें तो देवागे खबर कितें तुवें स्वता आमी कितें उलयलें जाल्यार आमकां भरपूर फायदो आहा म्हूण ते मागीर एग्री जालें. आनी हेंय सांगपा जाय आसलें टेस्टिमनी आतां मुगेलीं भुरगीं आहाय तीं देवागे उतरां स्पेशली व्हडली बाय आहा ते सो ते शिकपा बीन तेंगे रिजल्ट मेळ्ळा ते एक्सलंट येयली दोगांय आनी टिचर पासून बरें हें कोत्ताय कित्याक ती स्मार्ट हें करून कित्याक ती बायल आहा ती सदां तेंचेर स्क्रिप्चर हें कोता प्रेयर कोता आनी तांकां शिकयता तें देवागे उतर जाणें आनी कितकोन हें करपा जाय स्क्रिप्चर.
the spirit of the Lord is upon them, the spirit of wisdom is upon them, the spirit of knowledge is upon them, the spirit of understanding is upon them, the spirit Amen. of excellence is upon them, the spirit of might is upon them, the spirit of revelation is upon them. So ते वर्ड हा ते वर्क जाता ते आमकां खबर आहा न्हू ब्रदर. तो Praise सीड God. आहा ते रोखडें चुकून जायना झाड, सो ते स्लोली स्लोली जाता झाड. म्हळ्यार ते उलोवप आहा ते देवागे उतर ते कन्फेस करता तेंचे आनी तें जाता. आनी हय आनी आमगेले मागणे की दुसरी भुरगीं आहाय ती देवागे उतरां येवपाची. ती सिस्टर बीन जायती हें कोता भुरग्यां लागून, म्हणजे ल्हान आसतना तर भुरग्यां हें देवागे उतर मेळ्ळें जाल्यार व्हडलें जालें म्हणटरी चोवपाचें Praise की तो God. व्हड Thank मेळटा you, ती. Jesus. Oi. हय Praise प्रेज Jesus. Praise God. Thank you, Joe. What a beautiful testimony. येसू कारगा Jesus येसू Karka. हय पयलीं सांगना उरलेले ब्रदर कित्याक आतां माय पळय कितें भुरग्यांक तें सांगिल्लें बरी बरी शिकताय आतां तांकां दोळे लागतले दिश्ट लागतली ते पयलीं सांगपा येनाहलें. म्हळ्यार आतां कितें आहा देवागे उतर तुका अंडरस्टँडींग तुका खबर आहा कितें दुसऱ्याक सांगलें जाल्यार तें तुगेलें टेस्टिमनी आहा ती तेंगे भितर आनी हें जातली इफेक्टीव जातली आनी दुसऱ्यांक मेळटली ती प्रॉस्पर जातली आनी तेंक बरो दुसरी बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटात ती भुरगीं आहा ती Praise ती God. प्रॉस्पर Praise जातली. God. Praise Jesus. Thank you, So Jesus. are we together as body, we going to prosper and we are going Amen. to be mighty. Hallelujah. Praise God. ह्यो Praise तुवें God. बरें भुरग्यांक शिकयलें. God bless. We are blessed, sister. Praise God. We are the body of Christ. Praise Yes, Jesus. yes, amen. 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 Okay, brother, shall we start? No Correct. recap. आम्ही comments Last time करूया. we had testimonies. Yes. येस आम्ही कमेंट्स करूया. तर आयज भाव भयणीनो आम्ही आयजतान या थोड्या बुधवारा दीस आम्ही आयजतान कमेंट्स करूया. ही आम्ही शिकून हांव कमेंट्स करून शिकयता तुमकां की आम्ही जेन्ना ह्या संवसारान आसा देवान आमकां रोचल्यान एका कारणा लागून देर इज अ रिजन देवान आमकां रोचल्या. कित्याक रोचल्या आमकां? देवान आमकां कित्याक रोचल्या? एकामेकाचो मोग करून आम्ही ल्हानतान व्हड जातली, व्हड जातकच इस्कॉलाक वयतली, मागीर कॉलेजीक वयतली, मागीर आमकां एक सर्वीस मेळटली, मागीर आमकां आमच्या मातशें भितर जातले, आमचे काजार जातले, आमकां भुरगीं जातली, आमी शापाय शामाय जातली आनी ताचे भायर रिटायर जावन मागीर आमी आमचे दीस काबार जातले. कारण होय की न्ही? ना. Brother, तुगे आन्सर तर तू आर्गां तुका सोमिया. आर्गां तुका सोमिया. हय आर्गां तुका सोम तितून ना तितून मागीर तुवें आमकां रोचलय तुजो मोग करच्या. तुजो मोग तुवें आमकां Yes. तुवें आमकां करपाक. चाकरी तुवें आमकां रोचलाय तुजो मोग करच्या. तुवें आमकां सोडलाय. पळय कितले पाटी आयकात भाव भयणीनो आमी ते कांतार कोत्ता ताणें आमकां रोचलाय कित्याक ताजो मोग करपाक. होय की ना? रोय ब्रदर. खरें म्हणल्यार ताणें आमकां रोचल्यान आमचो मोग करपाक. प्रेज गॉड. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो ताणें आमकां रोचूना आमी ताजो मोग करपाक. देवाचें उतर म्हणटा की देवान आमचो मोग पयलो केलो. Yes. Yes. God loved us first. Yes. पळय भाव भयणीनो आमी केन्ना कांतार कोत्ता कित्याक कोणाक मातशी बुद्धी आयली देवान आमकां रोचलें आमी ताजो मोग करच्या. होय की ना? आनी आमी कांतारां कोत्ता आनी आमी सोजमता की आमी देवाचो मोग करूंक जाय म्हणजे कितें करूंक जाय? आमी बायबल स्टडी घेवंक जाय, मिसाक वचोंक जाय, खूब मागणे करूंक जाय, भिकाऱ्यांक पयशे दिवंक जाय, उपास करूंक जाय, हें करूंक जाय आनी आमी सोजमता आमी देवाचो खूब मोग करता. पूण ही चूक आमी आदत्ता कित्याक? आमी सोजमता हें सगळें केल्या उपरांत आमी देवाक दाखयना की आमी खरेंच ताजो मोग करता म्हणून. भाव भयणीनो देवान आमकां रोचल्यान कित्याक तो आमचो मोग करता. ही इज लव. आनी देखून जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता तेन्ना कितें जाता? देव आमकां
आपली आपुरबायेची कोत्ता होय की ना. होय ब्रदर. देव आमका आपली आपुरबायेची कोत्ता आमका आपले पुतो आणि धुवो आम्ही पूत जाता देवाची आम्ही धुवो जाता देवाची आणि आता देव आमचो मोग कोत्ता आणि जेन्ना आम्ही देवाचो मोग आपणायता तेन्ना आम्ही हो मोग दुसऱ्यांक दिवन पावता. आयकतात बाबडीनो तुम्ही. आम्ही चिंता की देवान आमकां रोचल्यान ताजो मोग करपाक पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आम्ही देवाचो मोग आपणायता तेन्नाच की आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता आणि आमच्या भाव भयणीचो आमच्या पेल्याचो आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आमचे बाय फातिमान आयज भोवायकी दिली तिचो तिच्या ऑफिसान कोण त्रास करता पूण तिका खरें देवाचो मोग आपणाक जाय जाल्यार ताका मोग दिवंक जाय जाल्यार तिणें कितें करूंक जाय. जें तिणें आपणायला कितें आपणायला देवाचो मोग आपणायला देवाची काकूट देवाचें बोगसणें आपणायला जें जेजून खुर्सार आमचे पासत केला. जेन्ना ती जाणो तिणें तिका कितें मेळलां तें ती पळयना ताणें कितें वायट केलां ती ताचे पासत मागणी कोत्ता ताका ईद मुबारक म्हणटा वय दूख भोगता. आमी मशीनां न्हय की आमकां कांयच वायट दिसचें ना पूण हें वायट दिसोनकूय आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी आतां हो जो मोग आमी आपणायला तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता दुस्मानाक पासून कित्याक हो मोग आमी आपणायला. तर आयज भाव भयणीनो आमी शिकतले हांव देवान आमकां कित्याक रोचल्यान देवान आमकां कितें रोचल्यान ती आनी आयज मातशें इंट्रोडक्शन दिता कित्याक आयज आमी मातशें कितें केलें आमी खूब भोवायकी दिल्यो आनी म्हणटच हांव आयज ह्या टॉपिकाचेर इंट्रोडक्शन दिवंक सोदता. तर आयज आमी जेरमायाचें पुस्तक म्हाजे कडेन ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर ना म्हणून तुमचे कडेन कोणा कडेन हा जाल्यार मातशें तुमच्या स्क्रिनाचेर घालूंक जाता हाचेर चॅटाचेर घालूंक जाता. जेरमाया 29:11 to verse 13. जेरमाया 29 म्हणजे 29 वोड 11 ते 13 पर्यंत. टाइम मेळत जाल्यार 11 to 13. सॉरी 13, right, brother? 11 to Yes, 13, yeah? 13. Yeah. मातसो चॅटाचेर घाल आनी मागीर ओके व्हेरी गुड बरें बाय फातिमा कोणाक वाचूंक जाता जाल्यार आमी वाचुया 11 ते 13 पर्यंत. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची नोक्स्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां bhorvanxean bhorlolo बरो fuddar सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. जेजू कारगां आमी आयज 11वी वड नियाळ करूया. देवाचें उतर कितें म्हणटा सोरेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. भाव भयणीनो बरे भाशेन बारीक आयकात. सोरेस्पोर कितें म्हणटा म्हज्या मनांत हें देवाचें उतर म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो म्हणटोच जी येवजण देवाक तुजे पासत हा आनी म्हज्या पासत हा कोणाक येवजण ती कोणाच्या मनान हा देवाच्या मनान हा. आमच्या मनान हा ना पण देवाच्या मनान. He knows the plan, no?
He knows the देवाच्या plan. ऐकात बारीक ऐकात देवाच्या कोणे आमकां रोचल्यान देवान रोचल्या जाल्यार आमकां कित्याक रोचल्यान कित्याक ताची येवजण आमचे पासत एक बरी येवजण जावन आसा वय की ना God, yes. म्हणटच समजा हो फोन हा म्हजे कडेन वो फोन कोणे केला वो सॅमसंग फोन कोणे फोन केला वो सॅमसंग कोणे केला वो फोन कंपनी सॅमसंग कंपनीन केला वय की ना आता वो सॅमसंग फोन एप्पल फोना भशेन काम करूंक जाता ना हो फोन नोकिया फोन भशेन काम करूंक जाता ना फकत हो फोन जो सॅमसंग आसा या हो जो मॉडेल आसा त्याच मॉडेला प्रमाणे ज्या मॅन्युफॅक्चरान हो फोन केला हो ताणे मॅन्युफॅक्चर केला तेच भाशेन हो फोन चलोवंक शकतलो वय की ना होय ब्रदर म्हाका जाय जाल्यार हो फोन म्हज्यान एप्पला भशेन करूंक जाता एप्पला भशेन चलोवंक जाता ना म्हणटच देवान तुका आनी म्हाका रोचल्यान कोई आमचे जिवीत सारपाक आता तुका रोचला म्हजे भाशेन चलपाक आनी म्हाका रोचला तुजे भाशेन चलपाक हांव विचारता देवान आमकां रोचल्यान कशीं चलपाक जी ताणे आमची येवजण केल्या त्या प्रमाणे वय की ना कितले फाटी आमी येवजण कोत्ता आमच्या जिवितान आनी देवाक जावन आसा एक येवजण आमचे पासत जावन आसा एक आनी आमची येवजण जावन आसा दोन आयकतात तुमी भुरग्याक तुज्या त्या चेड्या बरोबर समजा चोली हा जाल्यार तुज्या चोलयेक जाय आजार जावपाक त्या चेड्या कडेन पाय मायक जावन आसा येवजण ना त्या चेड्या कडेन न्हय त्या चेड्या कडेन हिच्या चेड्या कडेन त्या चेड्या कडेन भुरग्याक हा येवजण ताजे बरोबर काजार करपाक आमकां एक येवजण हा आमच्या जिवितान आमचे जिवीत जे आमकां दिसता कित्याक आमी खूब लोकांक पळयलां आमच्या आमिगांक पळयलां आमच्या शेजाऱ्यांक पळयलां तांचे पासत गाडी आमकां जाय कोणे दुसरे भाशेन केलां तें पूण देवान आमची पासत कित्याक ताणें आमकां रोचल्यान तांची येवजण जावन आसा बरी आमचे पासत वय की ना आयकतात तुमी इंट्रोडक्शन दिता कित्याक हांव तुमकां आयज जे शिकवण दिता तुमकां खूब प्रश्न येतले कित्याक ही जी टॉपिक हांव सांगता तुमकां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेरमाया 19:11 म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो वो सोरेस्पोर म्हणटा की हांवें तुमकां रोचल्यान आनी तुमचे पासत जी येवजण आसा ती फकत हांव जाणो तुमी नकोत देवान म्हाका कसले पासत रोचला हांव जाणो हांव नको पूण देव जाणो देव जाणो म्हणटोच समजा हांव परतून ह्या फोना कडेन वेता वो फोन जो रोचला हो फोन जो मॅन्युफॅक्चर केला सॅमसंगान तो मॅन्युफॅक्चर केला कित्याक सॅमसंगा भाशेन फोन चलपाक त्या मॉडेला प्रमाणे चलपाक वय की ना फकत सॅमसंग फोन जाणो कित्याक तो रोचला कित्याक ताणें मॅन्युफॅक्चर केला को ताका स्पेसिफिकेशन हा तेच भाशेन भाव भयणीनो देवान तुका आनी म्हाका रोचला म्हाका दुसऱ्या भाशेन चलपाक ताजे भाशेन चलपाक म्हजे बायले भाशेन म्हज्या भावा भाशेन चलपाक न्हय जो ताणें रोचला आनी तोच जाणो पूण जेन्ना हांव तें काम करपाचो आसा म्हाका ही गरज जी येवजण ताणें म्हाका रोचला ती येवजण म्हाका कळपाक आयकतात तुमी येस ब्रदर पळयात भाव भयणीनो हांव जावन आसा जो देवान रोचलोलो ताका एक म्हजे पासत एक बरी येवजण हा
पण ती येवजण जी देवाची आसा ती म्हाका कळून येवंक जाय, कित्याक त्या येवजणी प्रमाणे म्हाका म्हजें जिवीत सारपाक म्हाका देवाच्या येवजणीची माहिती जाय, म्हाका सजमणी जाय. कित्याक जेन्ना म्हाका ती सजमणी मेळटा, आतां म्हाका घाम काडिनासतना, म्हाका कसले हुस्के घेनासतना, म्हाका कसले पोस्ट डॉग बघिनासतना म्हाका देवाची येवजण काबार करपाक जातलें. तुम्ही आयकतात भाव भयणीनो? हांव परतून सांगता. समजा म्हाका हांव आतां जेन्ना हांव शिकतालो म्हाका येवजण आसली एक इंजिनियर जावपाक. तुम्ही आयकतात? होय ब्रदर. म्हाका येवजण आसली एक इंजिनियर जावपाक. म्हज्या पायक येवजण आसली म्हाका एक दोतोर जावपाक. आयकतात तुम्ही? म्हाका येवजण आसली इंजिनियर जावपाक, माझ्या पायक आसली येवजण दोतोर जावपाक. आयकतात तुम्ही? म्हणटोच आतां जेन्ना हांव व्हड जाता, आतां हांव इस्कॉलान वेता, बरे भाशेन शिकता, पाय म्हणटा बाबा दोतोर जा. हांव ही खरी खबर सांगता, हांव तुमकां बिश्टें उदाहरण दिना, हांव म्हजीच खबर सांगता. पाय म्हणटा तूं बाबा दोतोर जा. हांव म्हणटा बाबा ते म्हाका तें रोगोत पळोवपाक आनी तें सगळें आनी तें पळोवपाक मनशाक तें म्हाका बरें लागना. अरे बाबा तूं जा रे, तूं बायोलॉजी घे रे, हें कर रे, जा रे बाबा. म्हाका तरी हांव तुजो पाय कोणाक सांगतलो हांव बाबा हो म्हजो पूत दोतोर, हांव दोतोराचो पाय. तुम्ही हासतात, तुम्ही आनी हांव तुमकां सांगता कितले पाटी आमकां जाय एक आमच्या भुरग्यां पासत, आमकां जाय एक करपाक आमच्या जिवितांत, पूण आमकां जी देवान येवजण केल्या ती माहिती आमकां नाका. देखून भाव भयणीनो, हे जे आमी शिकवण घेतले ह्या शिकवणी प्रमाणे आमकां कळोन येतलें देवाची येवजण आमचे पासत आहा आनी ही येवजण ती माहिती आमकां पळय मेळटली. इंटरेस्टिंग टॉपिक. Yes, brother. Yes, brother. Very much. म्हणटोच हांव तुमकां आनी एक इंट्रोडक्शन दिता. ओके, समजा म्हाका आतां आमच्या इगोर्जेन हांव इगोर्जेची खबर सांगता. समजा आमच्या पादवीकाराक ताका जाय एक व्हडलें हॉल बांदपाक. हॉल नाका आमकां, आमच्या इगोर्जेक हॉल नाका, जाय की ना? जाय. म्हणटच तो कितें म्हणटा, अरे भाव भयणीनो एक बरें हॉल करया. जेन्ना आमचे मीस जातकच केन्नाय लोक मागीर मेळतच, मागीर आमच्या कितें सगळ्यांक भितर कितें मातशें फेलोशीप करूंक जाता, नातालची परब करूंक जाता, इस्टर करूंक जाता, एक तियात्र करूंक जाता, आनी केन्नाय भुरग्यांक बी मातशें कितें करूंक जाय, पावस पडत जाल्यार थंयसर हॉलान मातशें आमचें कितें डिंगडूंग करूंक जाता. म्हणटच तो म्हणटा भाव भयणीनो म्हाका येवजण आसा एक आमच्या इगर्जेन एक व्हडलें हॉल बांदपाक. हे फायद्याचें तुमकां सगळ्यांक फायदा. म्हाका क्रिसमस ट्री जातलें, हें जातलें, तें जातलें, बँड जातलें आनी कितें जातलें जाणा, चड करून बरें जातलें. आमच्या इगर्जेन आतां काजारां जातकच रिसेप्शनूय जातलें, म्हाका दूड मेळटलें. आमकां दूड मेळटलें. म्हणून सगळे लोक आयकता म्हणटा पादवीकार बरो आयडिया काडलो रे पादवीकार, म्हणटच आमी बांदया. ताणी येवजण आसली, लोकांन पादवीकाराचें आयकलें आनी हॉल बांदलें. हांव तुमकां विचारता, हांव तुमकां आयज सगळ्यांक एक प्रश्न विचारता. ती येवजण तें हॉल बांदपाची देवाची येवजण आसली ओ पादवीकाराची येवजण आसली? देवाची येवजण आसली. कित्याक देवाची येवजण आसल्यार तेन्ना तो प्लॅन आमचो पास जाता, नाजाल्यार कितें आडखळ येता. म्हणटच बाय मारिया म्हणटा ही देवाची येवजण आसली. व्हेरी गुड. आनी कोणाक दुसरो प्रश्न जवाब हा दिवपाक?
Praise कोणी God. म्हणतात बाबा पादवीकाराचे आमकां नाका रेकॉर्डिंग जाता कोणाक आमकां नाका वचपी प्रोग्राम कोण म्हणत जाल्यार अरे बाबा ही देवाची येवजण जाली हांव तुमकां हांव तुमकां एक प्रश्न परतून विचारता हांव तुमकां खरेची बरी सारकी खरी खबर सांगता ओके हांव बारेन आसतलो आणि जेन्ना हांव बारेन आसतलो 2005-2006 त्या बीस साहेबाची येवजण आसली एक व्हडलें कॅथिड्रल बांदपाक तुम्ही नकोत तुम्ही जी गाल्फान आसात तुम्ही जाणो आतां बारेन व्हडलें कॅथिड्रल आहा आणि ते गाल्फान व्हडलें ते जावन आसा बारेनान कोण जाणो ते आहा म्हणून कोण जाणो कोणे आयकलां Yes, brother, I heard. व्हेरी गुड आता आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो ते कॅथिड्रल बांदपाक जाणो कितले पयशे कितले दुडू लागले तुम्ही जाणो कितले दुडू लागले म्हज्यान ते कितले झिरो कितले आणि हांव ते रुपया म्हणना दिनार एक दिनार म्हणजे आता 200 रुपया म्हाका ते कितले झिरो म्हाका म्हणपाकूय जायना इतले मिलियन दिनार आणि भाव भयणीनो मिस जाता म्हणसर अनाउन्समेंट जाता भायर आमी कितें पयशे हांवें तियात्र करतले हांव हें करतलें हांव तें करतलें हांव हें करतलें कित्याक आमकां दुडू जाय तें कॅथिड्रल बांदपाक 10-12 वर्सां फकत अनाउन्समेंट चलता आमकां दुडू जाय म्हणून कितें बांदपाक कॅथिड्रल बांदपाक पाद्री जे आसा ते भायर वेतात दुसऱ्या देशांत वेतात आता लोक हा बारेन खंयचो लोक येतलो तिचो त्या कॅथिड्रलान वचपाक भायलो येतलो बारेनचो लोक येतलो पूण आमी पयशे कोणाक मागता भायल्या लोकांक मागता कित्याक तांचे कडेन खूब पयशे अरे बाबा आमी बिग रोज बांदता मातशे पयशे जाय आता हांव विचारता तुमकां तुम्ही जेन्ना तुमकां सांगले हॉल बांदपाक तुम्ही म्हणले देवाची येवजण आता हांव विचारता तुमकां हे कॅथिड्रल इतले पयशांनी बांदपाक ही जावन आसा देवाची येवजण ओ ही जावन आसा मनशाची येवजण Yes. Brother, मनशाची येवजण. ऐकात भाव भयणीनो ऐकात बरे भाशेन हांव तुमकां जे हांव तुमकां जे सांगता आतां हे फकत इंट्रोडक्शन दिता कित्याक ही जी टॉपिक आसा हे आमचे मन आमचे काळीज उक्ते जातले आनी जेन्ना आमकां देवाची येवजण कळटली तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटलें जाणाय आमकां कोणाकूच एक पयसो मागपाची गरज ना जाणाय कित्याक जेन्ना ती देवाची येवजण जाता सगळे पयशे घेतले सगळे जे जाय ते बांदपाक ते आमकां मेळटले आनी आमकां कसलीच गरज ना कोणाक पयशे मागपाक कित्याक जे देवान योजिलां ते देव ते शाक्ती पावयतलो तो सगळी वाट कोत्तलो कित्याक ही जावन आसा ताजी येवजण Amen. Very true, brother. Praise the आणि Brother, classic. बाप सांग बाप जो सांग Brother, example, brother जॉन्सनान जे बांधलं ते ब्रदर जॉन्सन ते सदां केन्ना हांवें दिता टेस्टमनी तेन्ना थिंगा ते गोंय ते बांदलं ते तेका पयशे नासलेले एक पर्सन म्हळ्यार कोणा कडेन मागलो न्हय बीन तेणें सो देवागेर पयशे येयले तेका सगळे पयशे ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो तेच भाशेन जेन्ना देवान आमकां तो आमचो मॅन्युफॅक्चर ताणें आमकां घडोवन हाडल्यान ताणें आमकां रोचल्यान वय की ना आनी हें देवाचें उतर म्हणटा की तुमचे विशीं आमचे विशीं ताच्या मनान आसा ती येवजण तोच जाणो कोण भाव भयणीनो गरज म्हाका जी ताणें येवजण केल्या ती येवजणेची म्हायती ती येवजण म्हाका कळोन येवपाक आनी कळोन येतकूच म्हाका हांगा थंय पळोवपाची गरज ना
कित्याक जेन्ना म्हाका ती येवजण कळोन येता जे कारण ताणें म्हाका ह्या संवसारान रचलां ते कारण म्हाका कळोन येता. आतां भाव भयणीनो, हांवें फकत तें एकूच काम करपाची गरज. कित्याक जी येवजण ताणें केल्या, म्हाका घाम सोडून, म्हाका उस्के करून, म्हाका तिचोर चड काम करून, 3 कामां करून, पयशे करून, हे त्रास घेवन म्हाका कसलीच गरज ना. कित्याक देव म्हाका अशा जाग्यार व्हरतलो की म्हाका जें फावो जाय, म्हाका ही म्हजी येवजण कंप्लीट करपाक, ती येवजण तो कंप्लीट करतलो. कित्याक ताणें हांव कोत्तां जें ताणें म्हाका सांगलां करपाक. आयकतात भाव भयणी तुमी? वय ब्रदर. आमी कोत्ता, आमी सोचता अरे बाबा सायबा हांव आयताराचे मीस आयकला, हांव मुझे तेर्स केला, हांव मुझे 12 शुक्रार 13 बेस्तार केला, हांवें सगळे मागणे केला, पूण आतां मुझे मागणे जाले. आतां तूं मातसो सुसेग घे, तूं म्हज्या वाटेन येनाका. तुजें जे मागणे करपाचें आहलें देवाक आमी सांगता बाबा तुवें मागणे केले, आतां हे जावन आसा म्हजें जिवीत. म्हाका कितें करूंक जाय तें म्हज्यान करूंक जाता गाय? आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां गरज ही जी येवजण ताज्या मोनान हा, देवाच्या मोनान हा. कित्याक आमी ह्या संवसारान मिस्टेकान येवंक ना. कितले पाणी आमी सजमता, आमी ह्या संवसारान आसा, आमी मिस्टेक जाल्या. ही म्हजी बाय माय कांय शिकलेली ना, तांकां कांय सजमणी ना. आनी आमी इंडियेक कित्याक जाल्यार पळय कितलो लोक संवसारान आहा, कितलो बरो जियेता. देव नको आसलो, देव नको आसलो की आमची बाय मारिया जी गोंयची आसता ती गुजरात पावली आतां केमचो म्हणटली म्हणून. आणि देव नको आसलो की आमची बाय मारिया आमची गोंयची हा ती आतां परत थंयसर वचोन स्कॉटलंडाच्या लोकांक जेवण दितली म्हणून पळय भाव भयणीनो, हांव कित्याक म्हणटा ही, कित्याक जेन्ना हांव ही सजमणी जी हांव तुका दिता, हांव तुमकां खरेंच सांगता, म्हाका फकत देवाची येवजण केन्ना कळ्ळ्या जाणय? जेन्ना हांव इंजिनियर जालो तेन्ना खूब वर्सां पयलीं हांवें तेजे उपरांत काम केलें, तेन्ना म्हाका देवाची येवजण नासली. ही म्हजी येवजण आसली, पायची एक येवजण आसली. देवाची कितें येवजण आसली ती हांव नको आसलो, कित्याक हांव देवाचें उतर केन्नाच आयकना. हांव फकत मिसाक लायतालो, केन्नाच चुकनासलो आयताराचे मीस. आमी घरा आमची तेर्स कोत्ताले, आमी सगळे मागणे कोत्ताले, सगळे जे आमचे करपाचें आहा तें आमी कोत्ताले. आमी सगळे आमी बरी मनशां म्हणून आमी कोत्ता तें बरे भाशेन कोत्ता. पूण देवाची येवजण कितें आसा, ताज्या मनान म्हजे पासत कितें आहा तें म्हाका केन्नाच कळोंक नासलें. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा सुमार 10-12 वर्सां पयलीं म्हाका उतराची सजमणी मेवली आनी हांव देवाचें उतर शिकोंक लागलो. देवान म्हाका एका दिसान, 2 दिसान, एका सुमानान, एका वर्सान, 2 वर्सांनी म्हाका ती येवजण सजमून दिवंक ना. म्हाका खूब वेळ लागलो आनी फकत 5 वर्सां पयलीं एक आवाज हांवें आयकलो 2018 जेन्ना जानेराचो बेट जालो, 9 वर्स कॉमर्स जालें, आमी इंडियेक परतून आयलो गाल्फांतले, तेन्ना एक म्हाका क्लियर आवाज येयलो. कित्याक हांव देवाचें उतर शिकतालो. देव म्हणूंक लागलो, अरे बाबा तुका आतां 52 जाल्या, तुका आनीक 8 वर्सां काम करूंक जाय, तूं रिटायर जाता 60 इयर्स, तुज्यान सर्वीस करूंक जाता वय की ना? पूण म्हाका तुका आनी सर्वीस करपाचें नाका. आतां मातशें तुजी सर्वीस जावन आसा, म्हजें राज परगट करपाक हें सर्वीस तुका दिता. आनी हांव म्हणटा देवा, सायबा हो आवाज तुजो, हांव इंजिनियर आनी तूं म्हाका सांगताय तूं आतां देवाचें उतर परगट फूल टायम कर. म्हाका दिसता हांव मातसो चुकला, मातशें गेलो ENT सर्जना कडेन, मातशें कान उक्ते कर म्हणलें म्हजें, मातशें भरल्यात कॉटन भरलां, मातशें वॅक्स भरलां. म्हाका दिसता हांवें कसलो दुसरो आवाज, हांव तेंच म्हणना, हांव थंय वसोंक ना. पूण खरें म्हणल्यार हांव म्हणटा हें खरेंच देव म्हाका म्हणटा, खरेंच देव म्हाका सांगता की हांव फूल टायम वचपाचें. म्हणटच हांव गेलो आनी देवाचें उतर शिकोंक लागलो. आनी ज्या जाग्यार वेता हांव देवाचें उतर आयकता, ऑनलायन आयकता, तेन्ना ऑनलायन नासलें, तेन्ना
लिटराक येता हे एक उतर म्हाका पुत्तून येता. Go to the lost sheep of the house of Israel. Go to the lost sheep of the house of Israel. इतले हांव शिकता आनी जे भाशेन जेजू पळोवन येयले, जेजूक जागो मेळ्ळो की ताका ह्या जाग्यार ताचें काम दिलां तेच भाशेन देवान म्हाका एक जागो दाखयलो देवाच्या उतरान कित्याक हे कारणा लागून म्हाका रोचला आनी तो म्हणूंक लागलो हांव तुका ह्या शेणलेल्या शेळ्यां पासत हांव तुका बाटा इस्रायल शेणलेल्या शेळ्यां पासत हांव तुका धाडटा तुका म्हजी स्क्रिप्चर दाखयता. आयज इंट्रोडक्शन करता कित्याक आयज हांव बंद करूंक सोदता 2 मिनटांनी पूण हांव तुमकां म्हजी एक स्क्रिप्चर दाखोवंक सोदता. पोत्तून ही स्क्रिप्चर हांव तुमकां मागीर सांगतलो. मातवाचो 10वा विसवोर word 6 word so कोण वाचूंक शकता प्लीज. पूण ओदेक करून इस्रायलाच्या घराण्यांचे सांडलेल्या मेंढरा सोर्शे वचत. आनी हे उतर सोरेस्पोर देवान म्हाका सांगलें. ताणें म्हाका सांगलें हांवें तुका रोचला ह्या कारणा लागून. भाव भयणीनो जेन्ना म्हाका हें उतर कळ्ळें हांव म्हणूंक लागलो हांव देवाक म्हणूंक लागलो जेजू म्हणूंक लागलो सायबा हांव गोंयचो हांव इंडियेचो तूं म्हाका म्हणटाय हांव होली लँड ट्रीप मारूं हांव इस्रायल वचो इस्रायल गांवन जेरुसलेमाक वचो कित्याक पासत तुवें म्हाका हें देवाचें उतर दिलें. पूण ओदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढरा सोरशीं वचत. आमी जेन्ना निमाणो शुक्रार येता तुमी निमाणो शुक्रार दीस गेल्यात जाल्यार थंयसर आमी त्या निमाण्या शुक्रारा दीस इस्रायली पोरजे पासत आमी मागणी करता. होय की ना? होय ब्रदर. होय. केन्ना तुमी पळयलां केन्ना जेन्ना ते इंटरसेशन प्रेयर्स आसता कोण लोक देवाचेर मानिना कोणाक जेजूक मानिना कोण हे ना आनी आतां आमी आमच्या इस्रायली पोरजे पासत मागणी करूया की इस्रायली पोरजां जेजूक मानतली आनी तांची सोडवण जातली. हांव म्हणटा सायबा तुवें म्हाका इस्रायली पोरजे कडेन धाडलाय ह्या शेणलेल्या मेंढरा पासत धाडलाय आनी हांव म्हणटा सायबा म्हाका ही सोजमणी दी. आनी 3-4 म्हयने लागले. जानेरान म्हाका हो स्क्रिप्चर मेळलो आनी 3-4 म्हयने हांव चिंतता सायबा म्हाका पळयत म्हाका ही सोजमणी दी म्हाका अजून कळोंक ना तूं म्हाका इस्रायली गांवांत धाडूंक सोदताय म्हाका होली लँड ट्रीप मारची पडटली आनी देव म्हाका सोजमणी दिवंक लागलो. पळयत म्हाका जेन्ना म्हाका हांव वेळ काडलो देवाचें उतर शिकपाक तो म्हणूंक लागलो तुका हांव इस्रायली पोरजे कडेन धाडिना हांव तुका ह्या वेळार इग्रोस मातीन जो लोक फकत धर्म करता पूण उतराची सोजमणी ना तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दी. त्या शेणलेल्या शेळ्यांक तूं देवाची उतराची सोजमणी दी आनी तांकां आतां ह्या नव्या इस्रायलाच्या पोरजेक देवाच्या राजान आमंत्रण दी देवाच्या उतरा वरवीं. आमेन. Amen. Amen. Praise God. आयकता बाब भयणीनो देखून जेन्ना हांव आतां काम करता हांव कितें म्हज्यो खबरो सांगता हांव फकत देवाची उतर सांगता. देवाचे उतर. तुम्ही जेन्ना ह्या वर्सान 1.5 वर्सांनी हांव म्हणजे क्लासीन दिता हांव फकत देवाचें उतर पळयता आनी पवित्र आत्म्यान सांगता तुवें म्हाका सांगलां हें काम तुवें म्हाका दिलां म्हाका कसले त्रास ना म्हाका कसली हुस्के घेवपाची गरज ना तुवें म्हाका सांगलां तूं फकत शेणलेल्या शेळ्या कडेन वच आनी म्हजें उतर परगट कर. तो म्हणटा तूं फकत हाजीर जा थंयसर हांव तुका उतरां दितलो कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका म्हणटा जी जाणवाय तुका जाय जी तुका सोजमणी जाय ती हांव तुका दितलो. तो म्हणटा तूं फकत हाजीर जा तूं फकत थंयसर रेडी जा आनी जी उतरां हांव तुका सांगता ती फकत तूं उलय आनी हांव तुका म्हजी महिमा दाखयतलो त्या जाग्यार. Praise Jesus. Thank you, Jesus. आयकतात भाव भयणीनो म्हणटच ह्या वेळार इतलीं वर्सां इतले त्रास घेतले इतले फॅक्टरीन गेलो डिप्रेशनान गेलो इतले लेबर युनियन 32 years हांवें काम केलें
कॉर्पोरेट लाईफ. टाटान काम केलें, वोल्टासान काम केलें, बारीक गव्हर्मेंटान काम केलें. हांगा ती संवसारान गेलो कित्याक हांव सेल्स मार्केटिंग गव्हर्मेंटान जॉब पयले हांव सेल्स मार्केटिंग म्हाका तितून कितल्या जाग्यार धाडटले. युरोप, USA, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, इंडियेक धाडटाले. खूब ट्रॅव्हल केलें, खूब जाग्यार गेलें. पूण टिचर केन्नाच तोंड उक्तें करून हांवें केन्नाच देवाचें उतर कोणाक सांगूंक ना. हांवें फकत सांगलें की हांव आयला म्हजे कंपनी पासत तुमकां सांगपाक की म्हजो प्रोडक्ट कितें आहा तो कितें आमची कंपनी कोत्ता आनी फकत बिझनसा पासत. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव आतां वेता हांव फकत बिझनस कोत्ता म्हज्या सोर्गीच्या बापाचें, कित्याक ताची येवजण आसली फकत शेणलेल्या मेंढऱ्या पासत वचपाक आनी तांकां बरी खबर दिवपाक. आयकतात Praise तुमी? Praise God. म्हणटोच तुम्ही सजमतल्यार अरे वो ब्रदर आमकां सांगता म्हणजे आयज तर आमी सगळीं रिटायर जावपाची गाय, सगळें आमी आमचें काम सोडपाचें गाय. आमची बाय फातिमा जी आतां कातार आहा म्हणटली ह्या ब्रदरान कित्याक सांगता आतां आमी कातार आहा, आमी सोडया, आमी जॉब सोडया आनी देवाचें उदक परगट करपाक वसया. आयकात भाव भयणीनो, देव अशें सांगिना, देव अशें सांगिना. पूण हांव तुका एक सांगता, तुझ्या कामार जाग्यार पासून तिने ऑलरेडी कॉमेस केला जाणय. थंयसर कोण आल्लो त्रास करतालो, Praise थंयसर God. आल्लो कोण थंयसर टायमार सॅलरी दिनासलो. पूण ती देवाचें उतर शिकता आनी ती ताच्या पासत मागणी करता. तो पळयता की ती कांय म्हणिना, ताका बोगशिता, ताका ईद मुबारक. अरे हे बायलेक हांवें कितलें वायट केलें आनी ती म्हाका ईद मुबारक धाडटा. कसली बायल रे ही, कित्याक आहा रे तिचे कडेन. म्हाकाय जाय जे आमच्या बाय फातिमा कडेन जेजू हा म्हाका दिसता. आमचो अल्ला बुल्ला कितें आहा तो आमकां कांय सांगिना. बायल म्हाका आपल्या कोन्यांनी आपल्या उतरांनी दाखयता की जेजू आमच्या देवा पासून एकदम पावरफुल आहा. म्हाका दिसता हो जेजू सारको बरो जेजू, म्हाकाय जाय हो जेजू. Praise God. Thank you, Jesus. खूप पाटी आमी सजमतल्या आमची बाय मारी आतां पत आहा, ती आतां नर्साचें काम करता. आतां देवाचें उतर परगट करता. ती देवाचें उतर परगट करता आनी फकत नायट शिफ्टान येता, हे शिफ्ट करता. पूण ती आतां देवाचें उतर परगट आपलें काम बंद करतली ना. जेन्ना ती थंयसर नर्साचें काम करता, ती हॉस्पिटलान वेता, ती आतां आपलो जो वावर करता, ती पळयता की फकत तो पेशंट न्हय, पूण तो देवाचो मोग दिता आनी देवाच्या मोगान त्या आपल्या पेशंटाचो कुयदाद करता. Praise God. जेन्ना Thank ती you, पेशंटाचो God, कुयदाद करता, ती आतां ताका जेजू दिता. आमचो बाप जो गोंया सोडून युके गेला आपल्या फॅमिली पासत, पूण जेन्ना तो थंयसर आपल्या नेपाली बरोबर हा, पंजाबी बरोबर हा, खूब आमच्या देशाचे लोक थंय गेल्यात. आतां युके लोक चड ना, आमच्या देशाचे लोक चड जाल्यात थंयसर. पूण तो आतां पंजाबाक वचोंक ना, तो गुजराताक वचना, ते सगळे थंयसर पावल्या. आनी तो जेन्ना ताका बोगशिता, तो आतां आपलो वावर करता. तो आतां ताचे ट्रेनिंग कॉमेस जाला, तांकां सगळ्यांक जेजू दिवपाक. म्हणटच आमी सगळें बंद करपाची गरज ना. आमी फकत आमचे उतर देवाच्या उतरान आमी रिगूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचेर रिगून रावता, देव आमकां तयार करता आनी शेकीन जी आपली येवजण आसा ती पूर्ण काबार करता. म्हणजे ही कंप्लीट्स हिज प्लॅन्स इन आवर लायफ. जेन्ना आमी दुसरे फावटी येतल्या, आयज आमी फकत 11वी वोट घेतली, पूण जेन्ना आमी दुसरे फावटी येतल्या 12वी वोट, 13वी वोट, मागीर आमी स्तोत्रान येतल्या. त्याच्या उपरांत आमी लुकाचो आविस्वत जेजून कोई आपलो जागो मेळलो, हांवें म्हजो जागो मेळलो. तुमी आपलो जागो देवाच्या उतरान तुमकां कळटलो आनी जेन्ना तुमकां कळटलो तेन्ना तुमी देवाची येवजण करतल्यात. तुमकां घाम सुटपाची गरज ना, कसलीच हुस्केक घेवपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना आमी देवाची येवजण करता, देव सगळें तयार करून दवरता. आमकां फकत हय म्हणपाची गरज, कित्याक जेन्ना आमी हय म्हणटा तो सगळी आपली येवजण आमच्या जिवितान कंप्लीट करता आनी आमी फिनिशिंग लायन आमची रेस कंप्लीट करता. Hallelujah. Thank you, आयकतात Jesus. बाबा? Awesome. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus.
म्हणटोच मिस करी नाकात. आतांच्या बुधवारा दीस आता आमी जेन्ना शिकयतले आता बुधवारा जी शिकवण आसलेली ही फकत आमची येवजण कितें हा देवान केले आमच्या पासत आनी कोई आमकां येवजण पोवतली ती शिकवण आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी करतले आनी ही शिकवण आमकां सजमणी मेळल्या उपरांत आमचे जिवीत आमचे सगळे उचके आमचे हासप आमचे नाचप सगळे बरें जातलें. Praise God. Praise Amen. God. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. Thank you, Jesus. Awesome. All glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise and all glory. God. Praise Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Okay, closing prayer, Korea, brother. Yes. Baba Joe. Yes, sister. Arga tuka mokala bappa, arga tuka Jesu Krista, arga tuka puvit atmya. हो आयचो बरो वेळ पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुज्या मोहिमेन भरलेलो दीस तुवें आमकां फावो केल्या जोणेकल्यान कित्याक तूं आमचो मोग कोत्ताय आमचो इतलो मोग कोत्ताय की तुवें आपल्या आमच्या पासत आपलो जीव दिलो आपलें रगत वारयलें आनी तुजी येवजण आमचे सगळें तूं आमकां चडान चड कळीत कोत्ताय आनी आयच्या बाबा विन्सेंटा वरवीं तूं आमकां तुजी येवजण आनीक 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 चड समजणी दिवन तूं आमकां जाणवायेन भरताय की आमी ह्या संवसारांत जियेतना एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक आनी तुज्या मोगान कृपेन भरलेलें त्रास नासलेलें मोगाचें जिवीत कशें जिवपाचें तें तूं आमकां जाणवाय दिता आनी शिकयता आनी तुजें उतर जशें सांगतात की आमी स्वत जाणा जातलीं आनी स्वत आमकां सुटका दितलीं बाबा विन्सेंटा पासत सिस्टर मारिया पासत आनी जोणेकली भाव भयणी हाजीर जाल्या तांच्या पासत तुका आर्गां वाखाणणी दिनवासनी आनी तुवें आमकां बेसांवांनी भरल्या आशिर्वादांनी भरल्या आनी तूं आमकां बरीत आसा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरीत आसा म्हूण आमी तुका आयच्या वेळार आयच्या दिसाक तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवासता मोगाळवा बाप्पा हे मागणें दिनवासनेचे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन. Amen. 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 Praise Amen. Jesus. Amen.